केद्दाळे सांगचें बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून काली हातांनी पाटी धाडूंक ना. वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सगळें दिलें. तुमी आयल्या तुमच्या बावडतान तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या काळजाच्या विनवण्याचेर, तेसावांचेर जेजू आपलें बेसांव घालतलो. तुमकां शांती आनी समाधान मेळटलें. खाली हातांनी ह्या पूण शेतान धांवन तुमकां कंडी जावन तो पाटी धाडिना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतिरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगातास आयची रेतीर सोलोन व्हरोंक आमच्या मदें आसात मनादीक बाब सिरील लोबो, डिरेक्टर दिव्या ज्योती हांगासर येतात, ही रेतीर सोलोन व्हरतात. तांकांय हांव तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवे स्वागत म्हणटा. आमचे भाव हांगासर आसात. जॉन फेरार हर एका सोनवारा येतात. अर्गां स्तुतीकर आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवे हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आमचे डिवायन वर्डाचे आसात, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो तुमकां सोमेस्तांक परतून एक पोटी हांव स्वागत म्हणून आयच्या दिसा तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Hallelujah. Ergan Jesu, Ergan Jesu, Oglap Jesu, Oglap Jesu, Stuti Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Vandan Jesu. Vandan Jesu. हे वरस बरवशाचें वरस न्ही न्ही बरवशाचें वरस. मगच्यो हांगा तुमी जायतीं जाणां मालगडेंत आसात आनी आज एक किर्तन, भोव बरें किर्तन मलगड्यां खातीर म्हणून एक किर्तन आसा. ಗೊತ್ತಾ सगळी तुमकां तें खंयचें म्हणून? कीर्तन 71. कीर्तन 71 देवाचें उतर म्हणटा, तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता, म्हाका केदींच लजेंक पडोवंक दिनाका. एकलो मलगडो व्यक्ती ताचें उतर प्रायर म्हणटा, तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता, म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिनाका. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार, म्हाका वाटय, म्हाका कान दी आनी म्हजें तारण कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुंदरून तो म्हणटा, सोमिया तूंच म्हजो बरवसो म्हणा. सोमिया तूंच म्हजो बरवसो. सोमिया तूंच म्हजो बरवसो. म्हजे तरणाटे प्रायर तावन तुजेरच हांव विश्वास दवरता. म्हजे तरणाटे प्रायर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास दवरता. जल्मा तावन हांव तुजेर पत्तीवन आयलां. आवयच्या गर्भातावन तूं म्हजो राखणदार. तुजी हांव स्तुती करता. हालेलुया, हालेलुया. आनी मुखार म्हणटा, म्हजे म्हातारे प्रायर म्हाका तिरस्कार करिनाका. म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायर म्हाका तिरस्कार करिनाका. म्हजें बोळ उणें जातना म्हाका सोन्न घालिनाका. म्हजें बोळ उणें जातना म्हाका सोन्न घालिनाका. कित्याक म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं उलयतात. म्हज्या जिवाचेर दोळो दवर. हात वयर करा. म्हज्या जिवाचेर दोळो दवर. म्हज्या जिवाचेर दोळो दवर. म्हज्या जिवाचेर दोळो दवर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी इतलीं वर्सां वाचल्या. देवान आमकां आवक दिलें, आवक दिलें. आज एक लिस्सांव आमी शिकोवंक जाय. आमच्या तरणाटपणान आमी कशें जियेल्या, आमच्या समृद्धींत आमी कशें जियेल्या, तशेंच आमी उतर प्रायरी जिवंक शकता. देखून बरो एक आमकां आदर्श म्हळ्यार जोब. पवित्र पुस्तकांत पयलें लिखिल्लें पुस्तक खंयचें गोता गे तुमकां? विच इज द फर्स्ट बूक रिटन जोब. ओवरऑल आसलें कोण ना, तोंडपाचें आसलें कोण ना. पूण उत्पत्ती ग्रंथ बरोवच्या पयलेंत 500 वर्सां पयलें ह्या पवित्र पुस्तकांत एक बूक बरयला तर जोबाचें पुस्तक. जोब ताच्या समृद्धेंत ताका भुरगीं बळां आसलीं, जागो आसलो, गोरवां आसलीं, मन जाती आसल्यो. त्या समृद्धेंत तो कसो जियेलो गोता गे? तो देवा सांगाता जियेलो.
आदांक समृद्धी आसली येदेन तोटात बरो समृद्धी कितेंय खावयेत कशेंय जिवेत समाधानान पूण तो कसो जियलो कोतागी ती बायले कडेन भुरगीं कडेन समजलें तुमकां ताणें बरें करून सांगाता घेवन तो जिवंक सुकलो ताच्या बायलेक बरी देवाची उतरां दिवंक तो सुकलो भुरग्यांक तांचे इटल्याक सोडलें कायन मर्डरर जालो ताच्या समृद्धेंत तो देवा सांगाता जियोना हालेलुया हालेलुया जोबाक इतले सक्कडी आसल्यार ताच्या समृद्धेंत बायलेक भुरग्यांक सांगाता घेवन ताणें हर एक दीस देवाक बलिदान भेटयलें म्हजी भुरग्यांनी पातक करून देवाचें मोन दुखेलां जाय देखून हांव आतां म्हज्या भुरग्यांक सांगाता घेवन तो हर एक पोटी देवाची स्तुती करतलो हालेलुया 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 देखून आमी देवान आमकां दवरलां देखून किर्तनकार म्हणटा मोरसोना वांचतलो जियेतलो अद्भुतां तुजीं सगळीं वर्णितलो देखून आमकां कित्याक दवरलां देवान इतलीं वर्सां कित्याक दवरलां आतांची अद्भुतां आमच्या भुरगे संततीच्या संततीक आमी सांग जाय देखून देवाक आमी एक गीत गावया 66 ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ देवान आमकां दवरलां इतलीं वर्सां आमची पथकां ताणें बक्षिल्यांत देखून तेका अर्गां दिवया ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಮನ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ಅಲೇಲುಯ 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 ನನ್ನ ದೇವನೇ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆ ಇರುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲೇಲುಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅಲೇಲುಯ 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 Hallelujah, 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 ಅಲೇಲುಯ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जुबलेवाचे वरस जुबलेवाच्या वर्सा मगाळ भावन आनी भयणीनो देवाची काकुळत कितें आमी हेरांक ही काकुळतीचें आयुधां जाय जाय काकुळ दिवची जाय जाय म्हणून आज आत्ता ब्रदर म्हणालो आमकां जुबलेवाच्या वर्सा जेजू आनी शिस दर्यांत वेताना जेजू न्हिदुरलो जेजू न्हिदुरलो म्हाका एक दुबाव येता जेजू कसो न्हिदलो किर्तन 121 म्हणटा इज्रायलचो राखणो निदाना जेमेना तो कसो न्हिदलो इज्रायलचो राखणो निदाना जेमेना तो कसो न्हिदलो देखून जेजूक तांणी जागयलें आमी बुडता सोमी आमी बुडता उठ उठ जेजू कितें म्हणालो उण्या बावाडताचे न्हू उण्या बावाडताचे न्हू जेजून कितें म्हणलें म्हळ्यार उण्या बावाडतासो म्हळ्यार तांकां जोर केलें न्ही तांकां म्हणालो तुमी म्हाका उठयतात तुमच्या भितर आसलो बावार्थ मात्र उठयनात हॅलो तुमच्या सांगाता भितर एक बावार्थ आसा पळय तो मात्र जागयनात म्हाका जागयतात तुमी जर तर तुमचे भितर आसलो बावार्थ तुमी जागयतात जाल्यार तुमी ह्या दर्याक म्हणूंक शकतात चूप राव थंड जाव तुमकां जितलो म्हजेर भरवंसो आसा पातयेनी आसा तितलोच भरवंसो तुमचे भितर एक बावार्थ आसा तुमचे भितर हांव आसा तो जागया जागया जाता की ना जागोंक जाता की ना आमी जेजूकूच राखून रावचे की आमचे भितर आसलो बावार्थ आमी जागय जाय गे यू आर पावरफूल तुजे भितर एक बावार्थ आसा तुजे भितर एक बरवचो आसा बरवचेचें हें वरस आमकां म्हणटा तुजे भितर आसलो देखून केदाळ ह्या वर्सा तुमी बायबल हातान घेया बायबल हातान घेवचो हांवें बायबल वाचिचें म्हणच्या कारणां खातीर एकच कारणा खातीर न्हय थोड्यांक वाचूंक येना तांणी बायबल हातान धरल्यार पुरो बायबल तांकांच वाचता दीस बायबल हॅज ए पावर कॅपॅसिटी that Bible can read you. Not only you read the Bible. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
दिसूं अशें वाचतना पळया एक गजाल, एक सत गजाल आमकां झळकता. सांग पावलचें तारून तो 3 फावटी तारवार येताना तारून फुटलें. 3 फावटी तारवार येताना तारून फुटलें. तारून फुटोन सकड तांणी उप येवन मागीर दर्या तडीक येवन पावचें पडलें. आतां जे बरी त्या दळा तारवांक घट्ट आली की ना कोणाक गोतू. तारून फुटलें. एक फावटी तो रोमाक येतालो. धर्मदत्ताच्या कृत्य पुस्तकान रोमाक ताका कळीत आसा रोमाक गेल्यार म्हजी गोमटी कापतात. हांवें थंय मारतीर मरोंक जाय. आमी जाल्लें जाल्यार आमकां कोण मनीस जिवेशी मारूंक व्हरता जाल्यार तारू फुटल्यार देवा लागीं मागता. आमीच मागताले देवा हें तारू फुटून हांगात हांव मेल्यार पुरो, म्हाका थंय वचून मरोंक नाका न्ही गी. म्हाका हांगात एक हार्ट एटॅक जावन हांव मेल्यार पुरो, म्हाका थंय फाशी दिवचें नाका सोम्या खातीर अशें मागता आहल्या कोन्ना. ताचें तारू फुटलें. ताका एक अशें मागये तें देवा म्हाका हांगात बुडय, थंय व्हरून तें कश्टोवन उज्यांत घालून सिंहाच्या तोंडाक दिवन गोमटी कातरून म्हाका थंय जिवेशी मारूं म्हाका वता आसता तेचे म्हाका जिवेशी मारतात. म्हाका तारू हांगात बुडय, हांव हांगात मरतां. चिंताप ना. तशें ना. हांव भावार्थान रावतां, हांव बरवशोन रावतां. म्हाका म्हजो जीव आसता पर्यंत हांवें सोम्या खातीर हांव जियेतां. देखून तो उपेलो आनी तडीक पावलो. धर्म तेजें कृत्य पुस्तक चॅप्टर 28 काडा. धर्म तेजें कृत्य पुस्तक चॅप्टर 28. धर्म तेजें कृत्य पुस्तक चॅप्टर 28 वाक्य 2 आनी 3 वाचया आमी. एक फावटी आपायांतलें सुटल्या उपरांत आमकां त्या द्विपाक माल्टा म्हणटात म्हूण कळीत जालें. थंयच्या निवासियांनी आमकां व्हरतें बरें मन दाखयलें. पावस येतालो आनी हिंव आसलें जाल्ल्यान तांणी आकटें घालून आमकां सकडांक उब मेळशी केली. अशें आसता पावल एक बरो आडारां एकठांय करून हाडून आयलो आनी ती उज्यांत गलीत आसलो. हालेलुया, हालेलुया. मगोच्यो न्हू ह्या तारवार कितले जण आसले म्हूण हांगा बरोवन आसा. 270 कितले लोक आसले. ते सक्कड एकलो मरो ना माल्टा द्विपाक वचून पावले. आनी पावस येतालो, हिंव खाताले. त्या माल्टाच्या लोकांनी कितें केलें म्हणजे उजो केलो आनी पावल कितें करतालो, आडारां अन्न उज्याक घालतालो. आडारां अन्न उज्याक घालतालो. तो उजो पेटोसो करतालो. आज तुमच्या घरांनी थोडी उजो करतात. घरा भितर न्हय जाल्यार थंय रान्नीक नान्नीक उजो करतात. कालचो उजो आज कितें जाता गोबर जाता. कालचो उजो गोबर जाता. हालेलुया, हालेलुया. देशेंच मोगाचें न्हू. काल म्हाका पवित्रत्व मेळ्ळा. आज हांव वगत रावन तर कितें जाता, पालवता. देखून सांब पावल कितें करता, उज्याक आडारां घालून उजो पेटोसो करता. आमचें हर एकल्याचें काम हर एक दिसा सकाळीं उठून कितें करचें, पवित्रत्मेचो उजो पेटोसो करचो. हालेलुया, हालेलुया. ताका 4 आडारां घालचीं, ताका 4 लांकडां दवरचीं, पेटोसो करचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून आज आमी हांगासर आयल्या. क्रिसमसाचो काळाचो निमाणो दीस हो. फाल्यां जेजूच्या स्नानाची परब. देखून जेजूच्या स्नानाच्या परबे वेळार कितें देंवन आयलो, उजो पवित्रत्व ताचेर देंवन आयलो. केदाळा मनी पालवल्लो गी तो, ताणें पलवंक सोडूल्लो गी तो देवाळाक वचून म्हणलो, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसुल्लो न्ही, आसा. आतां फाल्यां आसा, परवां आसा. हालेलुया. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. देखून
पळया आज आमचे भितरलो तो उजो या भावार्थाच्या वर्सा या बरवशेच्या वर्सा या जुबलेवाच्या वर्सा आम्ही पेटोवंक आसा देखून झगडूं जावया आमच्या घरांनी सांजेर सोदतना आमी दारां पुरा दांगता कित्याक हां जळारी येतात तो जळारी केदळा भितर येता दारां उक्तीं आसलेल्या वेळार भितर येता पवित्रत्व केदळा भितर येता हां एक्सेप्ट होली स्पिरिट नथिंग एंटर्ड इनटू मेरी मरियेन ताच्या जिवितांत पवित्रत्म्याक मात्र दार उक्तें केलें तो जळारी भायर रावन तो ग्रेस्तगी दुबळोगी म्हूण पळयना तांगेर बरें जेवंक आहा गी ना गी म्हूण पळयना तो म्हातारो गी तरणाटो गी खंयचेंपणान ताका फकत एक पुरो खंयचें दार उक्तें आल्यार पुरो एक जनाल उक्तें आल्यार पुरो जळारी आयलोच भितर एक आयल्यार पुरो आमकां सगळी न्हीद पाड जाता न्ही गी हां देखून आमी दारां बंद करता देखून जेजू म्हणालो मातेवाच्या वांजेलांत तूं मागणें करच्या पयलें खालें कर दारां बंद कर ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां थोडीं दारां बंद करून सांगता आमच्या कुडी कितलीं दारां आसात दोळे एक दार कान एक दार तोंडी एक दार देखून मागणें करूंक वयच्या पयलें जेजू म्हणटा दारां बंद कर क्लोज ऑल द डिस्ट्रॅक्शन थोड्यांकर सक्कळ आवाज करता फ्रिज्जी एक आवाज करता मोबायल जाल्यांत मग आवाज करता वॉची आवाज करता तो सगळो आवाज काणून आमी टी व्ही आवाज करता आमी काणून आमी सगळीं दारां उक्तें दवरून आमी सांजेचें तेर्स मनोवंक येता कांय आमकां फळ मेळटा गी आमी हांगा तेर्स म्हणटा हांगा मोबायल कुयीं 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 जावनूच मेसेज येवनूच आसतात नोटिफिकेशन येवनूच आसतात क्लोज द डोर्स ऑफ डिस्ट्रॅक्शन थोड्यांकर एक दोन माजरां आसतात तीं येवन हांगा बसतात आमचे अर्दें गामान खंय आसता त्या माजरांचेरच आसता जेजू आमकां म्हणटा देखून तुजो उजो पेटाचो कर हे जुबलेवाच्या वर्सा जेजून दिल्लो तो भावार्थ आसा जेजूक तूं राखून रावनाका तुजो भावार्थ तूं जागे उण्या भावार्थाचे न्हू म्हाका जागोवच्या पडे तुमचो भावार्थ जागेया देखून दावीद केदाळे सकाळी उठून खंयचें किर्तन म्हणटालो गोतागी उठत म्या म्हज्या न्हिदेंतलो उठ सर्वेस पोरा करसून उल्हासान उठ हत्म्या म्हणजे तूं कित्याक कंतीस जालाय तो हत्म्या लागीं उलयतलो दावीद ताच्याच हत्म्या लागीं उलयतलो हत्म्या म्हज्या तूं कित्याक आस्कार उस्का सोडटाय तें एक कंतार म्हणटा न्ही पोवी तंबाचे होय ताजे उपरांत त्या कंतारांत मुंदोरून म्हणटा न्ही कंतीस कित्याक जालाय सुस्कारचें सोडाता न्ही गे दावीदाची उतरां ती सोड तूं सुस्कारचें सोड बरवस्ताचेर तोच तुका राखतलो आनी सांबाळतलो बरवस्ताचेर तो ताच्या आत्म्या लागीं उलयतलो देखून हर एक पोटी मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें आमकां बरवसो आमकां निराशी करिना देखून आतां आमी थोडो वेळ देवाचें उतर आमी आयकलें आराधन करुया समेचें आराधनाक आमी आयती जावया आमचे भितर आसलो तो भावार्थ जागोवया जशें पावलन तद्विरुद्ध एटमॉस्फियर आसलें पावस येतलो हिंव कातालें पळया पावस येतलो हिंव कातालें पावस येताना उजो पेटोवंक जाता गी आडारां घाल्यार उजो पेट्टा गी पूण तो कितें करतलो म्हळ्यार
पावस आयल्यार वडना हिंव केल्यार वडना हांव ताका आडार घालतलो हांव उजो पेटयसो करतलो म्हळ्यार दॅट इज अ स्पिरीट तो स्पिरीट मगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां पवित्रत्मेची गरज आसा आमकां पवित्रत्मेची गरज आसा देवाच्या उतराची गरज आसा साम पावल ताचे भितर आसलो जसो आत्मो पेटसो करतलो की तशें आमचे भितर आसलो आत्मोय आमी पेटसो करीशें एक गीत आमी गावया आनी उपरांत नियाळ मुंदरून या ह्या संवसारांत हांव आसतना तें गीत आमी गावया C39 कोणा लागीं हो पुस्तक ना ह्या संवसारांत हांव आसतना उबे रावया मोगाळ भावन आनी भयणीनो टेम्पो सेट करा ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजू जियेतना भेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दिसानन म्हाका ह्या संवसार हांव आसतना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका ए मायनर वारे जावं वादळ जावं लारायलेरी म्हजे संगी जेजू वाचता बेना म्हाका वारे जावं वादळ जावं लारा आयल्यारी म्हजे संगी जेजू आसता बेना म्हाका वारे जावं वादळ जावं लारायलेरी म्हजे संगी जेजू वाचता बेना म्हाका वारे जावं वादळ जावं लारा आयल्यारी म्हजे संगी जेजू आसता बेना म्हाका दर्याची लारा तण केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका दर्याची लार थंड केल्लो जेजू संगी आसता बेना म्हाका हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दिसानंद म्हाका ह्या संवसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुख ना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका
शिडा शिडा कसनस्ट म्हाका येयलेरी करसो जेजू वाचता बेना म्हाका पिडा शिडा कृष्णश्ट म्हाका आयलेरी कोण करसो जेजू आसता बेना म्हाका म्हज्या जिणेन जेजू आसतना कितेंच बेना म्हाका म्हज्या जिणेन जेजू आसतना कितेंच बेना म्हाका हालेलू हालेलू हालेलुया 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 ह्या संसारांत हांव आसतना म्हजे खातीर जेजू जियेतना बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका बेना म्हाका दुखना म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका हर एक दीस आनंद म्हाका हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise to Jesus, our God, Jesus. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. सगळे आम्ही बसया मगाच्यान. ब्लेसेड अलेक्झांड्रा द कॉस्टा हे नाव ऐकलां की तुम्ही ब्लेसेड अलेक्झांड्रा द कॉस्टा ती 14 वर्सांची आसतना त्या गाजानांनी तिका अत्याचार करूंक तिच्या घरा भितर घुसले ती 14 वर्सांची चली तांचे तावन वाचून घेवच्याक ती जनालांतल्यान भायर उडली 20 फीट सकयल पडताना तिचे स्पायनल कॉर्ड मोडलें स्पायनल कॉर्ड मोडलें मगचे न्हू त्या दिसतावन 40 वर्सां ती बेड्डार आसली 40 वर्सां इतली दूख उठोवंक जायना मूं जावंक जायना हेरांनी तिका उखलिजे हेरांनी तिचे ड्रेस करिजे हेरांनी तिका न्हाणयजे तोंडाक दिजे पळय कली कश्ट पळय निराशी जावंक मनशाक जायतो संदर्भ आसात जिवीत नाका म्हूण चिंतचे जायते संदर्भ येतात पूण ब्लेसेड अलेक्झांड्रा द कॉस्टा एक दीस इतल्या मागण्यार आसली की जेजू तिचे लागीं आयलो आनी म्हणालो ब्लेसेड अलेक्झांड्रा द कॉस्टा जाल्यार ती ब्लेसेड न्ही तिका म्हणाली अलेक्झांड्रा बेगीनच तुका ह्या कश्टांत हांव सुटका मेळटा तूं भियेनाका तुजे काळजांत कितलें दूख आसा म्हूण म्हाका कळीत आसा पूण म्हजे खातीर तुज्या तोंडान तुवें हांसो दिवंक जाय न्हिदले कडेन तुज्या तोंडार कितें दिवंक जाय हांसो दिवंक जाय हालेलुया हालेलुया मगच्यो न्हू ह्या 40 वर्सां न्हिदले कडेन आसली लास्टची 13 वर्सां तिका कितेंच तोंडाक उदक वचनाटलें पियेल्यारी वोंकोन वेतालें जेवल्यारी वोंकोन वेतालें केवल सकाळीं हर एक दिसा याजाक तिका एक कुमगार हाडून दितालो केवल कुमगाराच्या सक्तेन बरवशान कितलीं वर्सां जियेली
13 years. एक ताळयो दिया म्हाका भावनांनी पळय देवाची सकत पळया. देर इज द पावर ऑफ होप. बरवशीचें वरस म्हळ्यार तें. बरवसो म्हळ्यार तें. जॉबाचें पुस्तक पयलें बरयलें म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार जॉबाच्या पुस्तकांत पयलें बरयलें. कित्याक म्हळ्यार एक जाकोब ताच्या जाकोबाचें तुमचे पुस्तकांत हाचो उल्लेख करता. परत उल्लेख करता आनी म्हणटा जॉबाक देवान कित्याक रचलो इतले कश्ट दिले म्हळ्यार संततीक तो एक दाखलोक जावंक जाय. बरवशाक दाखलो. आमकां पिडा येतात, मस्त पिडा येतात. आमकां जायते जाणां मालगडीन तसा आमी निराशी जातना पुरपुरता, बेड्डार पुरपुरता. म्हाका एक व्यक्तीची वळख आहा. तिणें म्हजे लागीं कश्टांत सांगलें घडीत आसा. तिचो घोव हांतुळणार आसलो. हांतुळणार हिने सेवा करीची. त्या बेड्डार जावन तिका कोट घालतालो खंय. तुमी चिंता ताका उठोवंक जायना, ताची सेवा करीचे आनी लागीं येतना कोट घालता. तसलीं मनशांय आसात. निराशी, बेजाराय. आमी जायतीं जाणां मालगडी म्हाका अशें न्हू आमी निराशेची मनशां न्हय, आमी बरवशेची मनशां. देखून आमच्या मालगड्यांक ते कंतार भोव खुशी. खंयचे कंतार गोता की सोडवून दाराच्या जरी तावन संतोषान तुमी उदाक काडतेल्या. ते कंतार भोव खुशी. आमगेर म्हजी व्हडली माय आसली. आसचें व्हडल्यान आसचें. कितें जाल्यार आसचें, बसल्यार आसचें, तोंडार आसत. आमी नात्रांनी पुरा तिच्या लग्गी जावचें. कित्याक म्हळ्यार ती सोडवणेची जर ती आमगेर, संतोशाची जर ती आमगेर. थोडी व्हडली माय कडेन लग्गी वचनात. ती म्हळ्यार तोंड पुरपुरत आसतात. नेगेटिव्ह उलोवन आसतात. नेगेटिव्ह उलयतात. माय म्हाका आज 100 मीटर धांवोंक आसा. म्हाका तूं काकय धांवोंक जाता, तूंच बीन जायना. अशेंत म्हणजे तो बरो जायना. मोगशें न्हू जोब गोबराच्या पोंडान बसुल्लो वैगी. आंगाचें मांस पुरा कुसोवन गेल्लें वैगी. एक कोंस कांगून खडतालो, कोरपितालो वैगी. ताणें कितें म्हणलें गोता गे, इन दीस बॉडी I know that my Redeemer is living. I will see my Redeemer. ह्या कुडींत म्हज्या सडवंदाराक हांव पळयतलो, म्हज्या देवाक हांव पळयतलो. म्हजी कूड कुसोवन गेल्यार इवडना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. दॅट इज बरवसो. पिडा म्हणटाना आमकां समेस्तांक पिडा येतात. कोण पिडा नातली आमग्यांगा सगळ्यां पिडा. जेजूक पिडा येवं ना. जेजूक पिडा येवं ना गी. कितें म्हणटात, हॅलो, ल्हान ताप, तकली पडापड, शेळ, कोंकली आयिल्ली गी. जेजूक राग आयिल्लो गी. बरयला न्ही की जेजूक भूक लागली म्हणून बरयला न्ही. ताका जोर भूक लागली, देंवसर आयिल्लो म्हणून बरयला न्ही. एवरी इमोशन इज रिटन हियर ऑफ जीजस. ताका बेजार जाल्लें बरयलां. तांचो भावार्थ पळोवन ताका बेजार जालें. ताका आश्चर्य जालें बरयलां. संतोश जाल्लो बरयलां. सगळें बरयलां. जेजूक पिडा आयली म्हणून मात्र बरोवना. कित्याक
ताका येवना. कित्याक येवना सांगा. पळय, तुमकां आज एक ल्हान विश्लेशण करुया आमी. आमकां कुडीची पिडा आसा, पुरा कुडीची पिडा, दोळ्यांची, कानाची, तकलेची, पोटा भितरली, विश्व्यांची, हाडांची, कातीची, पुरा भितर इज ऑल कॅन्सर गी, किडनी गी, लिवर गी पिडा, हार्ट अटॅक गी, जॉन्डिस, शुगर, BP, एसिडिटी, अबा कितली पिडा. ती पुरा कुडीक येता. मतीक पिडा येता, कुडीन बरो दिसता, चवी दिसता, कूड बरी आसा, मतीक पिडा, डिप्रेशन, टेन्शन. कितले जण रोडार चलतात ते कुडीन बरे आहात, आमच्यागी बरे आहात, थोडे घटमुटात. दोगां धरल्यार तांकां आमकां सुटोवन धांवतात ते थोडे. पूण तांकां मतीक समाना, समाधान ना, मतीची पिडा, राती न्हीद पडना, काल येता तांकां कळना. आमच्या सांगात एक भुरगो आसलो, तो कितलें तूं वाड ते फुल्ल जेवता, ताका कितलें जेवता म्हणटा कळना, जेवनूच आसता. जेवले की नांत म्हणटा, परते जेवता, ताका कळना तें. दॅट इज ऑल मेंटल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस, मेंटल इलनेस. मागीर एक मॉरल सिकनेस म्हणा, मॉरल म्हणजे नैतीक पिडा. नैतीक पिडा ती कली पिडा काय. नैतीक पिडा म्हळ्यार चिंत्या, एका तरणाट्याचेर, चलयेचेर 3 जाणांनी 6 जाणांनी अत्याचार केले आनी तिका उलपावन उडयलें. ह्या दिसांनी मस्त आमी आयकता हांव न्ही, भारी बेजार जाता. तिकली पिडा, फिजिकल सिकनेस न्ही, मेंटल सिकनेस न्ही, मॉरल नैतीक पिडा, इमॉरल. मनशाक अनैतीक रितीन एक पिडा आसा मनशाक. जितले मनीस अनैतीक करणी करता, अनैतीक पाताक आदारता, ताका चड मतीची पिडा येता. चिंत्या एकल्यान मर्डर केलें, चिंत्या एकल्यान मर्डर केलें, ताका ते हर एक दीस दस्ता घेना, भितर कांत येता गी ना, ताका न्हीद येता गी, ताका मेंटल सिकनेस सुरू जाता. मेंटल सिकनेस सुरू जाल्ले उपरांत खंयची पिडा सुरू जाता, कुडीची पिडा एक एक सुरू जाता. पयल्या मनशाक सुरू जावची हेंच. हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जितले मनशाचे अंतस्कर नितळ आसता, तितले मन नितळ आसता, तितले मन नितळ आसता, तितली कूड भलायकेंत आसता. गॉट माय पॉयंट. जितले अंतस्कर नितळ आसता मनशाचे, तितले मायंड नितळ आसता. जितले मायंड नितळ आसता, मत क्लीन आसता, न्हिदले कडेन बरी ताका न्हीद पडटा, कुडीची भलायकी बरी मेळटा. म्हाका सांगा, जेजू कडेन कितें म्हणी एक चूर म्हणी अनैतीक आसलें गी? अनैतीक म्हणजे जेजू कडेन आसलें गी? ना, कितेंच ना. ही गजाल सांगता तुमकां, सोंप्यान सांगता. तो पिवंड्यांचो इश्ट जावन गेला, तो पातक्यांचो इश्ट जावन गेला. जेजूक टिका केली, मस्त टिका केली तांणी. तो पातक्यांचो इश्ट जावन गेला, तो सोरो पियेता, तो पिवंडो, तो दाका सोरो पियेता, तो खाली म्हणटा फोटारी. मस्त टिका केली. बेस्ट टिका खंयची करी येत आसली, ह्या बायबलान बरें येत आसलें. ताच्या दुस्मनाक म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान 4-5 चलयो येताल्यो. चलयो अशीच आसलें न्ही, मरी मागदलेन न्ही, ताच्या मिसावांत
कुमो करतली. जर तर ताणें ताच्या फाटल्यान शीस जावन आयिल्ल्या स्त्रियांचेर एक वांकडी नदर घाल्ली तर आनी तो फस्ट बरयते आसले. आनी तो फस्ट बरयते आसले ताचे एक्यूज करते आसले. पूण तांणी बिलकूल तें धैर्य घेवना आनी बरोवंक ना. ताणें तशें करूं ना. अनैतीक म्हणजे ताचें थंय कितेंच नातलें. हालेलुया, हालेलुया. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ताका पिडा येवना. पिडा येवना. तांणी हेरांची पिडा ताणें खावन गेली. एका रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन आपडलेंच तिची पिडा जेजून गूण केली मात्र न्ही. ती पिडा कोणाक आनी गेली. ताणें तांची पिडा आपणाचेर घेतली. म्हजे लागीं तर बरो पिडा आसल्यार हांवें कशें खावची. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून सांत भक्त इतले सांत भक्त आसात. थोडे सांत भक्त मेल्ले म्हूण आयकल्यांत तांची एक्की वस्तू उरोवनात. तांची बूक उरोवनात. तांणी वापरल्यो खंयची वस्तूय थंय कुडांत उरोवनात. त्यो पुरो खावन म्हूण ते दवले. कित्याक म्हळ्यार ताणें आपडलेल्या त्या वस्तूंत पवित्रपण ताणें चोन्न गेल्ले. थोडी बुटी मलगडी मनशां आसतात. ती कुमगाराक येतात. कुमगाराक येताना कुमगार खाण गेले उपरांत आमच्या स्टॉल असो मोखान घेतात. मागीर येतात. म्हाका थोडी बडी बगचें आसलें. व्हडली मागीर जेजूकान गेल्यार मागीर म्हज्या स्टॉल असो कित्याक उमोखान घेता म्हणून. मागीर कळ्ळें की ती शी रिमायंड्स मी. ती व्हडली मागीर म्हाका रिमायंड करता, पुता तुजें पवित्रपण हाका लागूंक जाय तसो उमो घेता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमचें पवित्रपण आमच्या मुस्तायकेक समेत आमी सोन्न येता. धाकल्याक ही हांगा व्हडली माई बसल्या. माई बसल्या ती हर एक रेतेरेक ती येता. बरेंपण आनी बायबल खानगोन येता. एवरी रीड टायम सीइंग हर विथ द बायबल अँड ओपन्स द बायबल. आतां ती रेतेर जाल्ल्या मागीर एक पोलीस पेटो आयल्यार ही येत्त सुवातेर बसले म्हूण तो उंगता घेना, फायंड आवट करता घेना. ती खंय गेली थंय येता घेना तो पोलीस पेटो. तिने हांगा कितें सोन गेली. ती त्या सुवातेर कितें सोन गेली. हा माय फ्रेंड्स, आमी साधारण न्ही. आमी साधारण मनशां न्ही. आमकां देवान तें पवित्रपण दिलां. एक पेटो समेत एक्झॅक्टली हुंगोन पळयता आळे हो व्यक्ती हांगात बसल्लो. आमकां दोळ्यांक दिसना तें. वी आर होली. देखून आमचें पवित्रपण गेल्ले कडेन आमी सोन वेता. हालेलुया, हालेलुया. देखून कीर्तन 27 काडा. कीर्तन 27 27 23 वाक्य 6 मेळ्ळें तुमकां. कीर्तन 23 वाक्य 6 वाचया. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगत दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. हालेलुया, हालेलुया. घट्ट म्हणा हालेलुया, हालेलुया. सगळ्या म्हज्या जिवितांत मोग आनी दया म्हाका खरेंच सांगत दितली. एका घरा गेल्लो म्हाका आपयलें, फादर आमच्या घरा मस्त टेन्शन आसा, तुमी येया. हांव गेलो वचून म्हाका तांचे कश्ट आयकले. म्हाका कांय परिहार करूंक जायना म्हज्यान तांचे कश्ट. ते तितले आयकलो. सुमार वेळ बसलो. तांगेर एक मागणें केलें. मागीर हांव आयलो. मागीर दुसरे दिसा त्या व्यक्तीन म्हाका फोन केलें, फादर तुमी काल आयिल्ले उपरांत आमकां समाधान भोगलें, आमकां धैर्य भोगलें. हांव कितें सोन्न आयलो त्या घरांत. हांव कितें सोन्न आयलो. दया आनी मोग
देखून सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली. हालेलुया, हालेलुया. तुवें हर एक दीस म्हणून जाय हांव ह्या घराक येता, देखून हांव थंय म्हजो दया आनी मोग सोडून येता. हांव त्या घरा येता, त्या रोडार येता, थंय म्हज्या जेजूचो दया आनी मोग हांव सोडून येता. एक दीस एक ह्याच जाकांनी हांव एका रस्त्यार येताल्या, त्या ह्या जाकान म्हाका म्हणलें हांगा रावय, सिरियल हांगा रावय. गाडी रावय, देवलो. हांगा फाटल्या 2 हप्त्यांत कंटिन्युअस 2 एक्सिडेंटां जाल्यात ह्या सुवातेर. आमी मागया म्हणालो. आमी हर एक दिसेची वाट ती 2 हप्त्यांत 2 एक्सिडेंटां जाल्यात आमी मागया म्हणालो. पळय ताजें प्रेजन्स ऑफ मायंड पळय. आमी देवल्या, दोगी रावल्या, हाता धर मागणें केलें त्या सुवातेर. मागीर गेल्या आनी एक्सिडेंट हांगा जायना फादर म्हणालो. आमी मागला, आमी सुवात पवित्र केल्या. हालेलुया, हालेलुया. खरेंच दया आनी मोग म्हाका संगत दितली सोम्याची. कित्याक म्हळ्यार कीर्तन 103, कीर्तन 103 वाक्य 4. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट तो न्हेसयता. म्हणा हात वयर घाला. म्हज्या माथ्यार मोगाचो मोगाचो आनी काकुळतीचो आणि काकुळतीचो मुकुट मुकुट ताणे न्हेसयला, ताणे नेसयला न्हेसयला. नेसयला. हालेलुया, हालेलुया. 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 तुज्या माथ्यार खंयचो मुकुट घाला? मोगाचो आनी काकुळतीचो. तूं गेल्ले कडेन कितें सोडून येताय? मोग आनी काकुळट. काकुळट. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द आमी लॉर्ड. क्रिस्तवां मोगाच्यो न्हू, आमी क्रिस्तवां हें चिंती जाय. देवान म्हज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट न्हेसयला. देखून हांव खंयच्या घरा येता, त्या घरा खंयच्या वाटेर येता, त्या वाटेर खंयच्या परिसराक येता, त्या परिसराचेर मोग आनी दया हांव सोडून येता. थोडी कांय ना, थोडी झगड्यान सोडून येतात. ती गेल्यार पुरो झगड्यांत. आमकां ताकारच न्ही देवान जुबलेवाचें वरस, जुबलेवाचें वरस मोगाचें न्हू. आमी गेल्ले कडेन म्हाका बगत जाय. जर तर हांव गेल्ले कडेन पोलीस पेटो कितें सोदना कर येवन म्हजी तें हुंगोन तेंच हांव सोडून येता तर क्रिस्त खातीर. देखून मिसा वेळार आमी म्हणटा त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. अर्थ कितें? अर्थ कितें? त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. आज हांवें कार स्टार्ट करतना सावी गेली आनी म्हळें स्टार्ट करून ताचे पयलें त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. स्टार्ट, स्टार्ट. सकाळी उठतना फस्ट त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. ओ दीस स्टार्ट. दुसरे खंयची प्रार्थना व्हडली व्हडली मागणी तुमकां येवची नात. जेवंक बसतना बस त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. आशिर्वाद. हाव ब्युटिफुल इज द प्रेयर. कित्याक म्हळ्यार एफेस घरांक बरयलें पत्र काडा. एफेसियन्स एफेसियन्स चॅप्टर 1 देवाचें उतर म्हणटा हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप. हें उतर वाचतना इतलें उडास दवरचें तुमी. रिमेंबर दीस वन. साम पावलो ताच्या देवाक पोरणे चल्लें सो तसो देव, तसो पोरणे चल्लो सो देव. ताका झगड्याने मारलें पळया आनी धरणीक शेवटलो पळया. आनी 3 दीस मावून आसलो
तोंड उक्तें करूं जावना ताका, दोळे उक्ते करूं जावना, कुरडो जाल्लो तो. तेदोड मुसरी तो ताच्या देवा कशें आपयतलो म्हळ्यार दळबारांचो सर्वेस्पोर, दळबारांचो सर्वेस्पोर, भयंकर देव. जेन्ना ताका जेजूच्या बापाचो अनुभव जालो तेदोळ ताणें कितें म्हळें गोता की हरशिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाब, पाप्पा, तो पाप्पा, डॅडी. तो दळबारांचो न्ही, तो डॅडी. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, जेजू क्रिस्त सोवें पळया, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. जेजू क्रिस्त सोवें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. कितलें सुबीत उतरपण. तो म्हणटा सर्गींची देणी आत्मीक आशिर्वादांनी भरल्यान. नेक्स्ट, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खताबीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान. कोणा थंय? त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासो ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यान. हो संवसार स्थापन जावच्या आदींच, हो संवसार स्थापन जावच्या आदींच देवान म्हाका म्हज्या नांवान आपयलां. आयजाया 46 काडा. आयजाया 46. हां, आयजाया 46. नाका 43 काडा. 43. तर आतां जॅकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोच. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजो. संवसाराच्या स्थापने आदीं जेजू क्रिस्ता मरिफात जे बापान म्हाका नांवान आपयला. कोणा खातीर रचला म्हाका? म्हाका कोणा खातीर रचला? हां, हांवें कोणा थंय जियेजे देखून म्हणा आतां म्हाका कोणा खातीर रचला? कोणा मरिफात रचला? जेजूचे मरिफात. कित्या खातीर? ताचे खातीर. द पर्पज ऑफ लिव्हिंग इन दीस वर्ल्ड. तुजे एकच उद्देश हेंच मतीन दवर तूं. म्हजो आनी तुजो उद्देश ह्या संवसारांत जिवचो. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय. देखून आतां परते म्हजी सांगता म्हणा पड्या, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय हांव जियेवचें, तूं जियेता. समजलें गे तुमकां? समजलें गे? देखून हें उतर म्हणा हरी एक पटी. ह्या जाग मिसा वेळार म्हणटा तेदोळ तुमकां म्हणूंक ना तें तुमच्या मनांत म्हणा, डेली म्हणा, हे काम आराम करतना म्हणा. सांगा सैतानाक काम सुटता तें म्हणटाना. सैतान खंय आसा? सैतान खंय आसा? हेम कोणान ना तो. जोब चॅप्टर 1 काडा. जोब किर्तनाच्या पयलें. मस्त ऐका. एक दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले. तेन्ना सैतानय तांचे मदें आसलो. सर्वेस्पराच्या सैतानान म्हळें, सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें, तूं खंय जावन आयलोय? सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, हांव संवसारांत बोवाडो मारून आयलो. हां, ताजें काम कालें बोवाडो मारचें, बोवाडो मारचें. तूं काय बोवाडो मारता तो रावंड 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 चकडां बोवाडो मारता. आज आमच्या ती मार्केटींत ती व्हडली मार्केट आहा, थंय तो एकलोच भोंवता. तो एकलोच भोंवता, सगळ्यांक मॉनिटर करून एकलोच भोंवता. आतां हांगा भितर 80 जाण आसात न्ही,
हर एकल्याच्या फाटल्यान एक एकलो हात पळय, आतां फाटी पळय नाका. हर एकल्याच्या फाटल्यान एक एकलो आसा तो इल्ले न्हीद आडयता. हाचे केदाडेटी वाच पळोवंक थोडे वाच पळयता, हाचे केदाडेटी मुग्ध तागी. ताचें काम तें हालेलुया हालेलुया. ताका हर एक पोटी सैतान देवा मुखार येता आनी देवाक एक्यूज करता. देवा मुखार आमकां एक्यूज करता. कित्याक म्हळ्यार हेब्रावाच्या पत्रांत, उगडापणाच्या पत्रांत इज एक्युजर. एक्युजर ताचें काम तितलेंच. पळया, हांव चिंता उगडापणाचें पुस्तक, उगडापणाचें पुस्तक अध्याय 11 वा 13 एक्झॅक्टली म्हाका सारकें कळीत ना. आतां आमच्या भावा विरोध फिर्याद मांडटल्याक यमकाणान लोटून घाला म्हणटा. पळया 12 उगडापणाचे ग्रंथ 12 वाक्य 10. तेदवा सर्गार एक व्हड ताळो आयकलो. आतां जाल्यार तारान आयलें. देवाची पदवी राजवडकी आनी ताचे क्रिस्तचो अधिकार स्थापीत जालो. कारण आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूख मांडटल्यांक काण्ण धरणीक शेवटिल्या. दीस रात सैतानाचें काम खालें गोताय. देवा मुखार येचें आनी खालें म्हणचें पळय देवा तो सिरिल्लो बो पळय, तो आतां कालमाडीन तो शर्मो सांगता न्ही, मागीर इल्ल्या वेळान पळय तो पटी मारता. पळय तो मागणें करता न्हिदला पळय काल. म्हळ्यार ताणें पोर मागणें करूं ना पळय. अशेंच तुमचे विशय सकाळच्या मुखार पळय ती कालमाडी रेतेरे गायली न्ही. मागीर हाडलें आज वचून तिचे शेजारा विशयान कितें झगडें घालें पळय तुवें. देव मुगो तूं तकली सकयल घेवन रावत कालें म्हणचें. देवान कितें म्हणचें. तुमी एक चिंता गी. देवाकी एक वॉट्सअप आसलें जाल्यार, देवानी तुमकां मेसेज धाडची जाल्यार, तुमची सुखी पूर आज कितल्यो केल्यो म्हणून पट्टी तुमकां आयिल्ली जाल्यार कशें आसतें. थँक गॉड देवा कडेन वॉट्सअप ना, अब्बो फेसबुकी ना ताचे कडेन पाप. नाटल्यार आमची पट्टी सद्दां धाडता आसलो. हाळे सिरिल्लो पो, हाळे कितलें पातक केलें पळय आज, कितले वेळ करसिलोय पळय मोबायलान. ते टिकटॉक पळोवन, यूट्यूब पळोवन कितलो वेळ करसिलोय पळय तुवें. ते पुरो वर्दी धाडता आसलो. सैतान करता तें, ताचेर आसा. सैतान फुल्ल बरोवन व्हरून देवा मुखार वाचता. हांगा बरयलां उगडापणाचे ग्रंथ चॅप्टर 12 वर्स 10. सदां हांवें सैतानाचें काम तें संवसारांत बोवाडा मारचें आनी वचून देवाक सिसील बायेच्या विशीं, जिल्ली बाये विशीं, लाद्रू विशीं, बापटी विशीं, तोमासा विशीं सगळ्यांची काणी सांगची. तुजी भुरगीं न्ही देवा पळय आनी देवाक इन्सल्ट जाता. देव तकली बागायता. आतां एक पटीन देव उबे रावलो. सैतान आमकां उबे रावलो आनी धैर्यान हरदें तापून देव म्हणालो. कितें म्हणालो गोताय. सर्वेस्परान ताका जाप दिली. जोब चॅप्टर 1 वर्स 8. तुवें म्हज्या सेवका जोबाक लक्ष दिलें. तुवें म्हज्या सेवका जोबाक पळयलें. तांकां सोड. तो सिरिल लोबो आनी लुसी, लिमा आनी थॉमस मेट्टी तांकां सगळ्यांक सोड. तूं सोड. आतां म्हज्या सेवका जोबाक तुवें पळयलें, लक्ष दिलें. निर्दोश आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवान धैर्य घेतलें आनी म्हणलो तो जोब आहा पळय निर्दोश आनी प्रामाणीक मनीस तो. यू एग्री? येस आय एग्री. सैतान समेत म्हणालो एग्री. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमचे विशीं सैतानाक एक्यूज करूंक कांय ना गी. देखून देवान आमकां रचयल्लें क्रिस्त त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू खातीर आमी निर्दोशी जायचे म्हूण. तेंत वाचलें आतां पळय.
एफेजियन्स चॅप्टर 1 कितें जायचें म्हूण देवाची आशा पळया. सांग पावला उगडा पे केलें तें. चॅप्टर 1 वर्स 4 ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीन निर्दोशी ब्लेमलेस, इंग्लिशान म्हणा ब्लेमलेस. देखून आमकां एक वरस आसा मोगाच्यान, हें वरस आसा जुबलेवाचें वरस. देखून आमी देवा समोर निर्दोशी भाग्यवंत आनी खतावीन जावच्याक आमकां देवान रचलां. हें उडास दवरया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगडाप जेजू, स्तुती जेजू. हरी एक पोटी, हरी एक कितें मागणें करता आमी, कितें मागणें करता. फॉर सिंपल एग्जाम, फॉर सिंपल दाखल्याक सर्वेस पोर तुमचें सोवें आसूं म्हणा. सामातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका समिया. हे कित्याक केलें अशें केलें? कित्याक केलें? इतले शतमानांतान करता न्ही, कित्याक केलें? सांग, सांगा म्हाका. हां हां, आम कितें करता आमकां थोडी फुडें आमकां वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ क्वेश्चन. कलिगी चीनांत कलिगी पिडा आयल्या खंय न्ही गे, कळ्ळें ती वायरस आयला खंय परतेक न्ही गे. एक बोबाटून सांगतात पळयल्यार कार्लो आकुतीस म्हणटालो, कार्लो आकुतीस तो धाकटो 15 वर्साचो भुरगो म्हणटालो काराचें एडवर्टायजमेंट कितलें सोबीत. एक सेंटाचें एडवर्टायजमेंट आहलें, तें सेंट घाल्यार दोगां चेडवां ताच्या फाटल्यान धांवन येतालीं. पळयलें तुमी तें? तो तरणाटो वचून 10th सेंट म्हाका जाय म्हणटा. ते सेंटाचें एडवर्टायजमेंट पळया कितलें बरें दितात. काराचें एडवर्टायजमेंट पळया कितलें बरें दितात. बिल्डिंगाचें एडवर्टायजमेंट कितलें बरें दितात. बसाची एडवर्टायजमेंट कितलें बरें. साबाची अबो हरी एक पुटी तो सबू घाल्या आमी गोरी जाता म्हणून तो सबू हाडून येता न्ही गे. एडवर्टायजमेंट जेजूची एडवर्टायजमेंट. जेजूची एडवर्टायजमेंट आमकां ताच्या की सोबीत रितीन जेजूक दिवंक जायना की संवसाराक. एक सभाचें, एका वाहनाचें, एका रस्त्याचें, एका झाडाचें एडवर्टायजमेंट इतलें सोबीत. एका मेडिसिनाचें येबो पोर एक मेडिसीन हांवें वखदां पळोवन खंयची वताय सांगी. केस जडचे कशें रावचे. एक कितलीं वखदां आयलीं खोल. जर तर तितले संवसाराक इतलें बरें एडवर्टायजमेंट दिवंक जाता तर जेजूचें एडवर्टायजमेंट दिवंक आमकां जावना न्ही येदोळ पर्यंत बरें. ती बेजार कार्लो आकुतीस ताका सरली. देखून म्हाका न्हू आयचे दिसा हें बरवशेचें वरस भरवसो आमकां निराशे करिना. आमी निराशी जावचें नाका. देखून आमी कितें निराशी जायना तर आमी कितें मागता तें आमकां समजून म्हाका जाय. आतां मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका येसुमिया. डू यू हॅव द क्युरियोसिटी टू नो? तुका आसक्त आसा तें समजून घेवंक? कित्याक करतात? युट्यूबान वच 100 जाप यात. आतां हांवें आयकूंक वेचें हांव मोतीन धरतां, तोंडांत उसारतां, काळजांत दवरतां. हें कर मागीर इमिडिएटली आतां कळलो गॉस्पूल आयकलो म्हणून पाद्र्याबान विसारता फुडें फुडें शर्मा वचून जालें. आतां तुमी कितें आयकलें? खंयचें आयकलें आमी? आमकां करता मोतींत दवरतां, हां मोतींत आटयतां, तोंडांत उसारतां, काळजांत जागोवन दवरतां. करचें मात. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू एवरी हांगा जायते
सिंबॉलिकली जे आमी कितें करता ताका मिनींग आसा. आमच्या मागण्याक आमच्या बापा सर्गींच्या मागणें करतात न्ही, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. एक पटी हांव एक जेलाक गेलो, जेलाक भेट करूं. थंय येताना एकलो कैदी येयलो. कन्नडान म्हणालो, तो ಕ್ರಿಸ್ತಂಸು ನ್ಹೈ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ म्हणालो. ನಿಮ್ಮದು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿ. ताणें कयंगी आयकलां, ताका ताच्या की बरें मागणें दुसरें नाम ताका गोत्त आसा. ताच्या की बरें मागणें दुसरें नाम ताका कळीत आसा. देखून तो कैदी म्हणटा, म्हाका तें शिकय. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या बापा म्हणटाना हांव तुमकां अनाथ बरी सोन्नू वसना. देव सकडांचो बाप गे, देव सकडांचो बाप गे ना. जीं भुरगीं ताका पप्पा म्हणून उलो करनात, तांचो बापूय न्हय तो. कसो कसो ती अनाथ अनाथ अजून तांकां तो म्हजो बाप म्हूण उलो मारूंक नाका. संवसारांत आज एक 3 एक वणटो नास्तीक आसात ते, तांकां देवूच नाका, देवाची गरज ना. वी हॅव ड्रिवन गॉड टू द फ्रॉंटियर्स. आमी देवाक वयच्या भायर गेला, आमकां नाका देव. कुमसार नाका, कुमगार नाका. फोर एकलो आर्ग्युमेंट कर म्हणटा, हांव कुमसार डायरेक्ट जाता देवा कडेन, ताका कडेन खाली म्हणचे. हय, तूं कुमसार जायना कितलीं वर्सां जालीं म्हणे? 23 वर्सां जालीं. 23 वर्सां जालीं कुमसार जावन हांव डायरेक्ट जाता. हांवें एक तुमकां एक विशय सांगता. एकलो म्हणटा, हांव उदकान बुडोवन म्हजी कुमसार जाता, हांव तातूंत म्हजी पातकान धुवन येतात. ओके, धुली. एकलो म्हणटा, हांव वनती कडेन वचून कुमसार जाता. ते वनती कडेन जातात. आमच्या कुमसारींत मात्र थंयसर एक भरवोसो मेळटा. भरवोसो कितें म्हळ्यार, तो याजाक तुका म्हणटा, व्हडल्यान म्हणटा, सर तुजीं पातकां बगसलीं, समाधानेन वच. उदका भितर कोणाचे ताळो आयकताय? ओनूच सांगताय तुका. अरे बाबा, अब्राहमान इजाकाक कित्याक बेसावंक दिलें? अब्राहमान इजाकाक कित्याक बेसावंक दिलें? अब्राहमान दीन हाडल्यार इजाकाक बेसावंक ना. इजाकान जाकोबाक बेसावंक दिलें. येस, ते बेसावा खातीर जाकोब कितले वद्दाडलो गो, तागे आंगाक लोव सरोवन बकऱ्याची लोव लावन बाबाय कडेन गेलो. एक बेसाव मेळच्या. त्या जाकोबान ताच्या 12 जाणां भुरग्यांक बेसावंक दिलें. बापाय तावन भुरग्यांक बेसावंक देव डायरेक्ट बेसावंक दिना. जर तर देव डायरेक्ट पातकां बक्षिता, जर जेजून ह्या संवसाराक येवची गरजच ना. आसा डायरेक्ट पक्षी. हालेलुया, हालेलुया. जर तर देवान डायरेक्ट पातकां बक्षून तिचेर जेजूक अशें कुरसांवची गरज आसा. कोणा मरी पात बक्षिनी. ही फॉरगिव्स अस थ्रू जीजस. थोडी फुडें आमकां समजना. देखून आमी आमच्या आमरी जाल्या उपरांत बाबा लागीं येता. बाबा बेसावून दी बाबा. God blesses you through your daddy. God blesses you through your mummy. God blesses you through your grandma. He cannot bless you directly. That's why we have grandma, grandpa. देखून तुजे कडेन बेसांव मागतना हांगा तावन बेसांव दी म्हणून नाका. तूं वच, ती नाटल्या तूं वच, लागीं वच. तूं वच, लागीं वच. हात धर. बाप, पूत आनी पवित्रात्मा बेसांव दी. देव अब्राहम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो तुका बेसांव दिवन म्हूण
डोंट सिंपली ब्लेस सिंपलेशें कर नाका. इट हॅज अ व्हॅल्यू. हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू होगडाप जेजू. देखून म्हाका न्हू तसली मनशां आसात थोडी. हांव डायरेक्ट कुमसार जाता म्हणून. कितें म्हणटा तुमी? आतां हांव तूं थंय कुमसारीन बसता. तुमची पातकां आयकून म्हाका खुशी जाता म्हणे. खुशी जाता? बिलकूल ना. म्हाका रोडोंक येता. कित्याक म्हळ्यार म्हजें सैम आनी तुमचें सैम एकच. तुमी सांगलेली थोडी पातकां हांवें केल्यान. म्हाका इतली काकूळट काळजान उमाळून येता गी. एक फावटी एक व्यक्ती येयलो, इतलें रोडोन तो कुमसार जालो की हांव त्या कुमसारीतान उठून ताका फटलून धरलें. कित्याक म्हळ्यार म्हजी काळीज तितलें मोव वाडलें मोगाच्यान. हालेलुया हालेलुया. देखून थंयसर देवान आंजबडव्याक बसोवं ना. कुमसारींत आंजबडव्याक देवान बसोवं ना. एका ह्या जागाक बसयलां तुमचें तसलें आनी म्हजें तसलें ह्या जागाक बसयलां. ताका काकूळट दिवंक कळटा. पर सुनामी येयली. दर्याक बगसूंक गोत्तू ना उडासवार. पर थंय वायनाडांत भुंय पडली. भुंयक बगसूंक गोत्तू ना. अर्थ डजंट नो टू फॉरगिव. रिवर डजंट नो टू फॉरगिव. द लायटनिंग डजंट नो टू फॉरगिव. ओनली मॅन कॅन फॉरगिव, नॉट एंजल्स. इवन एंजल्स कॅनॉट फॉरगिव. ताका तो पवित्र. ताका पाता कितें म्हूण कळीत ना. ताका बगसूंकय कळीत ना. देखून जाकोबाच्या पत्रांत म्हणटा अध्याय 5 अध्याय 5 जाकोब पळया 5:16. देखून तुमची फातकां एकामेका उसार सांगा, एकामेका पासत मागा, तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. हां, पयलें सुरवेल्या पोय सभेंत कोण फाताक करताना व्हडल्यान मुखार येवन सगळ्यांच्या मुखार हांवें हें फाताक केलां म्हाका बक्षिया म्हणून सगळ्यां कडेन मागोवंक आसलें. थँक गॉड. आतां तें ना. आतां डायरेक्ट वळू येचें पाद्र्याबा कडेन म्हणचें तुमचीं पातकां एकामेका उसान सांगा, तुमची पातकां बगसतली, तुमकां भलायकी मेळटली. हालेलुया हालेलुया. देखून ते किर्तन 103 म्हणटा सर तुजी पातकां बक्षितलो आनी सर तुजी पिडा गूण करतलो. द फस्ट इफेक्ट ऑफ द कन्फेशन, फस्ट इफेक्ट ऑफ द कन्फेशन इज हिलींग. देखून उदकांत बुडयल्यार तुका हिलींग मेळना. वणती कडेन सांगल्यार तुका हिलींग मेळना. तो पाद्र्याक सांगता सर तुजी पातकां बगसली, समाधानेन वस. कितलें पिसफूल जाता. हा, म्हजी पातकां बगसली. हालेलुया हालेलुया. ते कुमसारी घेतना कितें जाता सांगता तुमकां. कित्याक म्हळ्यार ह्या जुबल्यावाच्या वर्सा आमी बगसूंक आसा आनी बगसाने मागोवंक आसा. इजाया 44 आयजाया 44 काडा. आयजाया 44 और 43 काडा. मागीर 44 घ्या. 43:25 उडास दवरा. 43:25 एक भोव बरें उतर. म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडता तो हांवूच. हांव तुज्या फातकांचो आनीक उगडास करचो ना. थंय पाद्र्याक कुमसारीन बसला. थोडी तुमी कुमसारी गेल्यात. थंय कितें जालें. देवाचें उतर म्हणटा सगळे तुजे अपराध पुसून काडता तो हांवूच. हांगा बोर्ड ना इगर्जेंत. थोडे कडेन इगर्जेंत बोर्ड आसतात. हर एक दिसाचें किर्तन बरयतात न्ही गी. तो मिरनेम कितें करता दुसरे दीस सकाळीं फस्ट येवन बोर्ड पुसता आनी नवें किर्तन बरयता. त्या मिरनेमा कडेन विचार तुवें पुसलें न्ही कालचें किर्तन खंयचें विचार ताका विचारना. उडासना. हांगा टिचरां जायतीं जाणां रिटायर्ड जालीं. टिचरां तुमचे विचारता आमी यू आर अ टीचर. आर यू अ टीचर? एनीबडी? यू आर अ टीचर. एवरी इवनिंग यू यूज टू
वायफ ऑफ द बोर्ड इजंट इट क्लीन करताली न्ही गे दुसरे कडेन भुरग्यांनी विचारल्यार काल कितें बरयलें आमी तुका उडासाय उडास उरना आमकां हांव कितें बरयलां म्हाका कळीत ना देव म्हणटा कुमसारेन म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध टिचेरीन पुसून काडले बरी पुसून काडता तो हांवूच एक ताळयो दिया मोगाचें जोर ताळयो दिया हालेलुया हालेलुया देखून कोणीय कुमसारीक वचोंक ह्या जुबलेच्या वर्सा भियोन वचो हांव कुमसार जावन 23 वर्सां जालीं हांव डायरेक्ट देवा लागीं सांगता सांग बोगसतात की पळय तो खात्रिया a confirmation that my sins are forgiven. For my own sake, I will blot out all your offenses, blotting out, cleaning, wiping. Praise the Lord. Praise the Lord. देखून कोणेय कुमसारीक वचून भियोवचें नजो भियोन नजो ह्या जुबलेच्या वर्सा तें काम आमी करूंक जाय आनी आमी कितें मागता तसो अर्थ आमी समजूंक घेवंक जाय आमच्या बापा म्हणटाना खंय पळयता आमी वयर आमच्या बापा बाबा तूं वयर आसाय म्हजे वयर आसाय दॅट मिन्स हांव तुजे सकयल आसा यू आर इन माय आय एम अंडर युअर कंट्रोल यू आर कंट्रोलिंग माय लायफ यू आर सेईंग दीस ऑल दीस थिंग्स आमच्या बापा म्हणटाना वाट यू आर सेईंग देवा तूं म्हजे की वयर आसाय देखून म्हजें जिवीत तुज्या कंट्रोलार आसा चलय तूं फर्स्ट दॅट द फर्स्ट थिंग एक्सेप्टिंग the authority of God. आमच्या बापा म्हज्या बापा आय एक्सेप्ट युअर अथॉरिटी तुजी अथॉरिटी हांव मानून घेता फर्स्ट सेकंड आमच्या बापा आज हांगा कोण पळय तुमच्या पप्पाच्या घरांत हांव आयल्यात फाटी रेतेर जाल्यार मागीर खंय वचचें त्या पप्पाच्या घरांत वचचें दुसरें घर आसा आमकां न्ही गे आमी खंय जावन आयल्या पप्पाच्या आमच्या बापा तूं आसले कडेन म्हाका एक दीस येवंका तूं खंय गी थंयच म्हजें घर आमच्या बापा सर्गींच्या खंय सर्गींच्या कितलें ब्युटिफूल पळया हांवें खंय वेचें देवा आमच्या बापा सर्गींच्या तूं थंय सर्गी आसाय म्हाका थंय येवंक आसा यू मीन इट आमच्या बापा सर्गींच्या कितलें सुबीत उतर पळया देखून जर तर तुका एकलो वैरी आसा ताका ताचें तोंड पळोवंक नाका उलोवचें नाका म्हूण तुका बगता देन यू डोंट से आमच्या बापा यू कॅनॉट से तूं म्हणटाय अळे तुजे खोबरेक हांव येना म्हज्या खोबरेक तूं येनाका तशें म्हणून तुवें ताका बगसूं ना म्हूण जालें अळे आतां हांव बगशिता आनी म्हज्या खोबरेक येनाका त्या जाल्यार तुवें बगसूं नाय म्हूण जालें चिंतचे तुज्या वैरीक काल एक कार एक्सिडेंट जाला बरें जायचें तशें चिंताय जाल्यार तुवें बगसून अंत म्हूण जालें यू कॅनॉट से आमच्या बापा यू कॅनॉट से एकल्याक तुज्या परिधी भायर दवर न्हू तो तासोय देव तूं आमच्या म्हूण कशें म्हणची हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो ल्हान ल्हान मागणी हांव कितें मागतां पापा साहेबान आमकां पोर एक मागणें बरें करून सांगूंक सांगलां खंयचें मागणें गोत्ता गी आमी सांगाता म्हणया पळया तुज्या ससाय घाल म्हणा तुज्या ससाय घाल हे देवाचे भाग्यवंती माये आमी येता आमच्या गरजांत आमच्या मागणेचो वेपार वो करिनाका पूण सुवेस विज्ञांतलें आमकां सदांच निवार भाग्यवंती अवंकारी मरी हाव ब्युटिफूल कितें म्हणटे आमच्या गरजांत आमच्या मागणेचो वेपार वो आमी तेर्स जाल्ल्या मागीर एक लदीन जाल्ल्या मागीर येपा लदीन जाता नंतर तो जीव मुखाल आसता आमचें जास्त घाले देवाच्या बागेंत आमी आमच्या गरजांक कितें म्हणटा म्हूण आमकां कळना तें एक सकास म्हणा जाल्यार 2 पटी म्हणा पाप साहेबान सांगिल्लें मागीर म्हाका कळलें की हो हाव ब्युटिफूल इज द प्रेयर तुज्या ससाय घाल हे देवाचे भाग्यवंती माये आमी येता आमच्या गरजांत आमच्या मागणेचो वेपार वो करिनाका हांवें मागलें व्यर्थ म्हूण सोडिनाका
You see? Hallelujah. Hallelujah. अर्गां जेजू, होगडाप जेजू, स्तुती जेजू. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, आनीकी जायते विशीं म्हज्या मनांत हांव तुमचे कडेन उलया म्हणून म्हाका भोगता जाल्यार आतां वेळ ना, वेळ जालो. आमी केदींच निराशी जावचे न्ही, केदींच निराशी जावचे न्ही. एक दीस तेरेजाची आविला मागणी करतली. जेजू उलयले बरी आयक, सुमार दीस हांव मागतां जेजूक आयकता की ना गे, आयकता की ना गे. फुलटण जेशनी की तशेंच बगलें, म्हजें मागणें देव आयकता की ना गे, आयकता की ना गे. निरासपण बगलें, इतलें मागता. अब्राहमाकी निरासपण बगलें. अब्राहम देव तुका चरको दिता म्हूण बसयता, भुरगो दिता म्हूण बसयता. भुरगो ना, 80 जाली, 80 वर्सां जाली. बायले कडेन म्हणटा आमकां देवान एक भुरगो दिता म्हूण बसयला, आनी जायना म्हूण दिसता, आनी आमकां भुरगें जल्मना, आमी म्हातारी जाली आतां दोगांय. तर बायल कितें म्हणाली गोताय, ते देवाची बसवणी सून सोडू आनी आमगे कामाची सेवा की आपल्या गुलाम आसा न्ही चली, हागरा ताच्यो टुवस आनी ताचे तावन एक भुरगो आपणाय म्हणून. सैतानान किडो सोडलो, ताच्या बरोवशाक किडो सोडलो आनी अब्राहम तिचे तावन एक भुरगो आपणायता. देवा खुशी जाली. देवान ताची बसवणी, ताका चरको भुरगो जालो म्हणून देवान बसवणी फाटी काडली? बिलकुल ना. देवान ताच्याच टायमार देवान केल्लें, ताका 80 जाली, जावं दी, 100 जाली. 100 जाताना परत देव म्हणालो म्हजी बसवणी आसा तुका, 100 वर्सान तुका चरको भुरगो दिता. दिलो. आमसर नाका, निराशी जायनाका. अब्राहमा बरी निराशी जायनाका, दुसरी वाट धरी नाका. जायते पुटे आमचे मागणी आयकनातल्या वेळार आमकां एक कोणेगी माट केला कोण ना, कोणेगी आमकां अशें केलां कोण ना, तशें केलां कोण ना म्हणजे चिंता येता मगोच्यो न्हू. आमी निराशी जाता न्हू. बरोवस आमकां केदींच निराशी करिना. देखून त्या बरोवशान आमी बरें एक आराधन हांगासर चलोवंक वेता. देखून मगोच्यो न्हू, भक्तीन आमी ह्या आराधनांत भाग घेवया. Parlipon Hosara sai sada Rakon tu raulai Voda mogan somya Ondyaru parlipon Hosara sai sada Rakon tu raulai Voda mogan somya Serpodon tuka Bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita Sarpodam tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita Sarpodam tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita Sarpodam tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita Daivika kult tuci okli somya amin Vengen tu jaget lain patki amin teri Daivika kult tuci okli somya amin Vengen tu jaget lain patki amin Sarpodam tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita Sarpodam tuka bhaktin vandita Nisa deva tuka aradhita Kaune
तावून तुवें कुर्सा पर्यंत सौम्या मोगतो केलोय आमचो वर्त्या दयेन तुज्या कावणे तावून तुवें कुर्सा पर्यंत सौम्या मोगतो केलोय आमचो वर्ते दयेन तुज्या सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता कष्टा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती बोगली सौम्या आमी तुझी सतत वर्ती कष्टा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती बोगली सौम्या आमी तुझी सतत वर्ती सरपडून तुका भक्तीन वंदिता निसा देवा तुका आराधिता 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 हालेलुया 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 आराधना का समय नमस्कार महिमा का समय स्तुति का समय हवलाप का समय महिमा का समय आराधना का समय नमो नमस्कार समय हालेलुया 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 मगाळा जेजू आमी परवशीची मनशां भरवसो आमकां केदींच निराशी करिना हांवें तुजेर भरवसो दवरला म्हाका लज्जेक पडोवंक तुवें येदोळ सोडूनाय लोकांच्या मुखार म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्या मुखार म्हाका येदोळ मुसरी तुवें लज्जेक घालूनाय तुजी बासावणी तुवें पाडल्या देखून तूं बदलोवनाय तूं बदलोवनाय तूं विश्वासी रावलाय तुका अर्गां जेजू तुका ओगळाप जेजू तुका स्तुती जेजू देखून तूं म्हणटाय इसाया 46 तुमचे आवयच्या कुस्व्यातावन हांवें तुमकां वावयल्यान तुमच्या आवयच्या कुस्व्यातावन हांवें तुमकां वावयल्यान हांव दिमकोरो येताना तुवें म्हाका वावयलाय हांव इस्कोलाक येताना तुवें म्हाका वावयलाय हांव तरणाटो आसतना तुवें म्हाका वावयलाय हांव कश्टांत आसतना तुवें म्हाका वावयलाय म्हज्या हातांत ल्हान भुरगीं आसतना तुवें म्हाका वावयलाय म्हाका काम नासल्या वेळार तुवें म्हाका वावयलाय म्हजी पिडा आयिल्ल्या वेळार तुवें म्हाका वावयलाय म्हाका सोलोंक बोळ नासल्या वेळार तुवें म्हाका वावयलाय तूं म्हणटाय तुमच्या जल्मतावन हांवें तुमकां आदार दिला आवयच्या कुस्व्यातावन तुमकां वावयला आनी जल्मतावन आदार दिला तुमचे म्हातारे प्राये पर्यंत हांव तसोच उरतलो देवाचें बोळ उणें जावना आनी ते म्हणटा तुमचे केस धवे जाले तेन्नाय हांव तुमकां वावयतलो तुमचे केस धवे जाले तेन्ना हांव तुमकां वावयतलो व्हॉट अ प्रॉमीस ऑफ गॉड तसलो देव आमचो तसलो देव आमचो देवाच्या हातांत आमकां समी सोडया
तो म्हणटा हांवें तुमकां ववयल्यान गरुडाच्या पाकटाचेर बसोवन तुमकां हांवें हाडल्यान देवा जर तूं म्हज्या जिवितांत नतलोय जाल्यार हांव केदोळागी धूळ माती जातो आसतलो. तूं म्हजो भलायकी दातार जायनातलो तर हांव धूळ जातो आसतलो. पूण म्हाका आजून तुवें म्हज्या कुडी भितरले हर एक विश्वे भलायके बरी दिल्याय. जावं म्हजी किडनी, जावं म्हजें लिवर, जावं म्हजें हार्ट, म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजी हर एक सक्ती तुवें म्हाका येदोळ पर्यंत 60-70 वर्सां कितेंच बादाक नासतना राखलां. केदें व्हडलें आजाप देवा. तुका अर्गां, तुका होगडाप, तुका स्तुती देखून तुवें म्हाका ववयलां. जशें हांवें येदोळ केलां तशें फुडेंय हांव तुमकां आदार दितलो. हांव तुमकां ववयतलो, हांव तुमकां वावयतलो. Allow God to lift you up. देखून अर्गां दिवया, ಹೊಗಳಾಪ್ ದಿವ್ಯ. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು. देवा तुवें म्हाका वावयलाय, तुवें म्हाका उखलून धरलाय, म्हजे पांय घट केल्याय. अर्गां तुका आनी एक नव्या वर्साक तुवें हाडलाय. हांव चिंतूं ना, हांवें चिंतूं ना. तूं म्हाका इतलो दयाळ दाखयतलोय, म्हज्या माथ्यार मोगासो काकुळतीचो मुकुट न्हेसयतलोय म्हूण हांवें चिंतूं ना. हांवें गेल्ले कडेन बरेंपण करतलोय म्हूण हांवें चिंतूं ना. हांवें चिंतल्याच्या की दोड्या मापान, हांवें आशिल्ल्याच्या की दोड्या मापान देवा तुवें म्हाका दिलाय. अर्गां तुका, होगडाप तुका, स्तुती तुका. देखून नी ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, नी ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು. पेज नंबर 128 तुमच्या कंतराच्या बुकान 128. तुमकां साथ जाल्यार दिमी घाला, नातली साथ कोणाक जायना ती बसा. कित्याक आमकां सॉफ्ट भांक देवान फावो केल्यात. म्हजी मालगडी धरणीर दिंबी घालताली, कश्टांनी दिंबी घालताली. म्हाका हें फावो जाला. देवा अर्गां दिवया, साथ जाल्यार दिंबी घाला. देवाक एक ल्हान त्याग करया आमी. हें दिंबी घालून कंतार म्हणया, नी ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಸಂಗತ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಮಾವೆಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಮಾವೆಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ.
ದಾಸನು ನಾ ದೇವ ದಾಸನು ನಾ ದೇವ ದಾಸನು ನಾ ದೇವ ದಾಸನು ನಾ मुजेस्तकी हांव कितेंच करूंक सकूना जेजू तुवें म्हणे मुजेस्तकी हांव कितेंच करूंक सकना म्हाका बळ दितले सगळी सर संगती हांव करूंक शकता आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू गॉड हू गिव्स मी द स्ट्रेंथ देवा जें कितें जालां तुजे सक्तेन जालां ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ सगळी सांगाता आराधिಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ परत एक पिढी सोम्याक शरणागत जावन ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयता तुमी म्हजे गुलाम न्हय तुमी म्हजे सेवक न्हय म्हजे सांगाता जेवचो म्हजे सांगाता प्रयाण करचो म्हजे सूख दूख आयकोवचो तितलो बरो इश्ट तो म्हजे लागीं आसा म्हाका ताचे लागीं इश्टा लागीं सांगूंक कितेंच बेजार ना लज ना मर्याद म्हणा लेखिना सगळें सांगता ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು
दासना देवा दासना देवा दासना देवा दासना Hallelujah, 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 Bare pasena le rabade le sama, hele bare sana le lekha, hele la le rekana le le bare hai la le chene, hele la bare la bare le para, hallelujah, bare hat le le bha, hallelujah, 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 स्तुति ईश्वर मगियारा एवं ईश्वर hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे मी बस Hallelujah. बशा. तर जाकोबा तुका रसलो सर्वस्पर्श म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलो सर्वस्पर्श सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका सोडयला. लाजर मेल्लो, ताका पोंडान पुरलो, तो कुसलो न्ही, कुसलो 4 दीस कुसलो. जेजून म्हणे लाजरा लाजरा भायर ये. तो भायर आयिल्ल्यान कितें म्हणलो, ताका सोडया, ताका सोडया. हे संवसारांत आसतना आमकां मस्त रेवड घालतात संगती, मस्त पिडा, टेन्शन, डिप्रेशन, आर्थीक अडचणी, जाग्याचे समस्ये, कोर्ट केस, हें तें सगळें रेवड 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 रेवड. लाजरा भायर ये, ताका सोडया. आतां आमी सोम्या मुखार बसल्या, आमकां तेंत म्हणटा ते भायर ये, तुमी भायर आयल्यान, तुमी तें घर म्हणलें कुटुंब जबाबदारी म्हळ्यार एक फोंडा बरी तें. आज आमी तुमी हांगा आयल्यात, भायर आयल्यात ताचे ताव, आनी हांगा तुमी कितें म्हणटा आमकां, ताका सोडया, सोडय. तुज्या भावान रेवड घाला, कितें रेवड घाला तो गोत आसा. किर्तनगार म्हणटा ताका दूख भोगलें देवा मुखार आयले जाल्यार, आनी म्हणालो किर्तन 38, कित्याक म्हजी फातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यान, एक जड वजा भाशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यांत. म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गाय कुसल्यात, फू भरून घालतात. हांव सगळोस बागवला आनी गळोवन गेला, दीसभर खंतीन बुडोवन भोंवता. म्हज्या पेंगटांत भरला होलोप, म्हजे कुडींत भलायकेचें कांयच ना. म्हजें बोळ सगळें विरोवन गेलां, म्हजी फूड जाल्या, म्हज्या काळजाच्या आटा विटेन आस्कार सुस्कार सोडटा. तो म्हणटा देवाक, देवा म्हजे भितर मस्त गाय आसात. म्हज्या पतीन म्हाका गाय केला, म्हज्या पतीन म्हाका गाय केला, म्हज्या बापायन हांव ल्हान आसतना म्हाका मारून, म्हज्या आवयन म्हाका हिंसून, म्हज्या टिचरांनी म्हाका इन्सल्ट करून गाय जाल्यात. म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका भितर गाय केल्यात, म्हज्या पाद्रेबान म्हाका गाय केल्यात, म्हज्या विगारान वाड्यागारांनी म्हाका गाय केल्यात. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ನೀನೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ರಕ್ಷಕ ನೀನೇ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ हाडुवे. थोड्या हातांनी म्हाका गाय केला, म्हज्या मनांत गाय केला, म्हज्या काळजांत गाय केल्या.
ते गायी थोडे पडी पू बरोवन घालतात सोम्या म्हाका उडास येता तांचो म्हाका जाल्ल्या इन्सल्टाचो बेपार वचो सलवनेचो उडास येता देखून आतां हांव तुजे लागीं आयलां म्हाका सोडय भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां इन दीस मोमेंट आय हॅव डिलिवर्ड यू हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां आनी तूं म्हजोच आज तुमी दोगीं पती पत्नी सांगाता बसल्यान थोडीं आनी ती पतीन म्हणटा तूं म्हजो पती आनी पती म्हणटा तूं म्हजी आनी देव म्हणटा तूं म्हजो आनी तुजो एकवट जाला कुमगार तुवें सेवलाय आनी म्हजो आनी तुजो एकवट जाला आनी तूं म्हजो तुका सोडचो ना तुका सांडून हांव वेचो ना देवाचें उतर म्हणटा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलो न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना एक बापूय एका भुरग्याक शिसा लागीं हाडून आयलो आनी म्हणालो देंवसारान ह्या भुरग्याक मस्तपटी उज्यांत आनी उदकांत बुडयला नाच करूंक पळयला देंवसार थोडे बडी आमकां उदकांत बुडयता खंयची उदकां तुमकां गोत आसा देव म्हणटा हांव तुजे संगत आसता पर्यंत तूं बुडचो ना उडासा काडा जायते पटी पिडेन बुडला थोडे पटी न्हीदच येना खंतीन बुडला रिनांत बुडला थोडे पटी इश्टांनी म्हाका बुडयला समस्यांनी बुडला वैरींनी बुडला देंवसारान बुडयला देखून सोम्या म्हाका सोडूंक जाय म्हाका बुडयलेल्या हर एक संगतींतल्यान म्हाका वयर येवंक जाय शीस आनी जेजू दर्यांत येताना जेजू उदका वयल्यान सरलो लारा वयल्यान सरलो कित्याक म्हळ्यार तो दोंगरा वयल्यान सरलो ही वॉज ऑन द माउंटन नाव यू कॅन वॉक ओवर द वॉटर द मोर यू आर ऑन द माउंटन यू कॅन वॉक ओवर द वॉटर तूं जितलो वेळ दोंगरार आसताय तितलो वेळ उदका वयल्यान तूं चलताय जितलो वेळ तूं दोंगरार आसताय म्हळ्यार देवा सांगात आसताय जिवितांच्या हर एक उदका वयल्यान तूं चलताय आज तूं दोंगरार आसाय यू आर विथ गॉड इन माउंटन and you can walk over the water तो दोंगरार मागतालो आनी उदका वयल्यान चल्लो जेजू आज हांव त्या दोंगरा कडेन आयलां म्हाका म्हज्या जिविताच्या हर एक उदका वयल्यान चलोवंक जाय म्हाका बुडोवंक आयती जाल्यार हर एका न्हंया वयल्यान म्हाका उतरोवंक जाय चलोवंक जाय सकत दी म्हाका तुमची जबाब जेजू म्हजो हात धर म्हणा जेजू म्हजो हात धर जेजू म्हजो हात धर जेजू म्हजो हात धर म्हज्या कश्टां दुखांच्या दर्यांत जेजू म्हजो हात धर म्हज्या सलवने म्हणल्या उदकांत जेजू म्हजो हात धर म्हज्या पिडा म्हणल्या दर्यांत जेजू म्हजो हात धर म्हज्या एकसुरपणांत जेजू म्हजो हात धर म्हज्या निराशेंत जेजू म्हजो हात धर म्हज्या दिसपडत्या आत्मीक झुजांत जेजू म्हजो हात धर म्हज्या वावरांत जेजू म्हजो हात म्हज्या धर भुरग्यांच्या शिकपांत जेजू म्हजो हात धर म्हज्या उतर प्रायेर जेजू म्हजो
हात धर हांव मागणें करतना जिसू म्हजो हात धर म्हाका धैर्य सुकतना जिसू म्हजो हात धर म्हज्या समस्येच्या सुळींक हांव संपडतना जिसू म्हजो हात धर म्हज्या हर एक मनस्तापांत जिसू म्हजो हात धर म्हज्या दुबावांत जिसू म्हजो हात धर म्हज्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांनी म्हाका तिरस्कार करतना जिसू म्हजो हात धर हांव अस्कत जाताना जिसू म्हजो हात धर देखून जेजू तूंच म्हजो बरवसो तूंच म्हजो बरवसो तूंच म्हजो भद्र आसरो देखून खंयचेंच उदाक म्हाका बुडयना जावं दी D14 तुमच्या कंताराच्या बुकान D14 तूंच म्हजो बरवसो तूंच म्हजो भद्र आसरो हें गीत आमी घावया 142 पेज 142 Ton somia बरवसो तुम सोम्या बरासरो रक्षक तूं धैर्यंसो Jesusa Saviorso घट्ट धैर्यान Ton somia all of you together Barasso yes Ton somia Barasso Rakshak tu Saviorso Jesusa Saviorso Benatos santa rasai Ware vadar bhoti utlari Fankai busvatai mochetu so Tuche somya barvoso Ton somya barvoso Somya Badrasra Rakshak tu Daityam so Jesusa Saidyam so Ek surantar paina avasai काटे कुंटे किते मेळ्यारी दिश्कार सोना के दिस तुझे वैरी वाट बापात पण मावची तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रास्यो Rakshak tu Daidyamso Jesusa Saviorso सोम्या तुंच बरवसो देवाचें उतर म्हाका म्हणटा तूं उदका वयल्यान चलशी जाल्यार हांव तुजें सगळें आसतलों न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना मुखलें वाक्य म्हणटा उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय हालेलुया हालेलुया सा लुसी गोता तुमकां लुसी तिणें हांव कारपण जेजूक समर्पिल्लें ल्हान आसतना एकलो रायाच्या रावड्यारांत एकलो तरणाटो एक आपलेशान तिका पळयतालो तिचे कडेन काजर जावंक आशेतालो सोबीत आसली ती केदाळा तिणें ना म्हळें तिका रायान दर नान वेश्यांच्या घरा घालूंक पडयलें वेश्यांच्या घरा पूण देवाची सकत इतली गी तिका सांकडेन
ओडल्यार तिका भितर येवंक आडू ओडूंक तांच्यान कोणाच्यांनी जावना. सांकळींत ओडल्यार कोणाच्यांनी तांकां भितर ओडूंक जावना. थंयत ती आसले कडेन तर लांकूड मांडलें, मांडून उजो घालो. ती उज्या भितर गत्त आसली. तिका कोणेंय वारें घाल्लें बरें जालें, उजें घालें, उजो लागूंकूच ना हांगा. शाद्राक मेशेद आबेदनागो उजो लागलो, सालोरेसाक उजो लागलो. तो म्हणलो आनी एक परतून घाला. तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार हालेलुया, तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा पळय, तो तूं लासून वेसोनाय. प्रेज द लॉर्ड. कितले जाणांक उजो लागूंकूच ना, उजो लागूंकूच ना. तिका उपरांत लुसीक उजो पालवलो, एका बलयेन गोमट्याक बली मारली. मग न्हू देवाचें उतर म्हणटा, तूं उज्यांतल्यान सलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय. उज्यांच्यो जुबो तुका भस्म करच्यो नात. जायतो उजो आसा, आमकां भस्म करचो उजो आसा. एक घडी भर दोळे धांपा. कितले जण आमचेर मोसरान पेडटात. मोसराचो उजो आहा. तूं बरो जाल्लें पळोवंक नाका. आमचीं भुरगीं बरें शिकतात, थोड्या मोसोर जाता. आमचीं भुरगीं बरो वावर करतात, मोसराचो उजो. उजो आमच्या कुडी भितर उजो आसा. जावं पुरो आमाल पियोवची आशा. कामातुराय म्हणलो उजो. विपरीत पयशांची आशा, उजो. हे सगळें उजो आमकां भस्म करता. तें जेजूक समर्पण करया. हर एक जें म्हाका लासता, जे संगतीक हांव ताण येता, उजो आसल्यार, दग आसल्यार आमकां ताण जाता. देखून ह्या घडये हर एक उजो सोम्याक समर्पण करया. देवाच्या पवित्रत्म्याचो उजो आमकां जाय. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, संवसारी उजो न्हय. हेब्रेवां बरयलें पत्र 12:29, आमचो देवच सगळें खोटेपण नाश करचो उजो. आमचो देव भस्म करता तो उजो. देखून पेंतेकोस्त दिसा उज्यांच्या जिब्या रुपी पवित्रत्म देवलो. आमी संवसार उजो आमकां नाका. आमकां भस्म करता जाल्यार पवित्रत्म्याचो उजो आमकां भस्म करूं. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. देखून एक घडी आमचे भितर अशे एक ताळण्यो, एक वडण्यो आमकां उज्या रुपी आमकां लासता. जेजूक समर्पण करया. थंय पुरो थोड्यांक कुडींत पांय उलपतात, दोळे उलपतात, पोटांत उलोवपाचो. तेंय सोम्या सांगया. सोम्या असले उजो म्हज्या कुडींत म्हाका अनुभव जाता. तुवें म्हळाय त्योत म्हाका भस्म करच्यो नात. म्हाका तुजेर भरवोसो आसा. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವುದು, ಎಲ್ಲ ಬರೆಂತ जाता. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನನಗೆ तुजो मोग करच्या म्हाका येदोळ पर्यंत बरेंत जाला आनी मुखारी म्हाका बरेंत जातले म्हणली आशा आसा सोम्या. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುವುದು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನನಗೆ. देखून अब्रामा बरी हांव आमसोरसोना. देव आयिन्न वेळार सगळें बरें करतलो. 127 पेज नंबर. पांचसंको
127 127. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. सगळी आम्ही दिंबीर सरपड्या. मगचनो अलेक्झांड्रा दा कॉस्टा 13 वर्सां खाली कुमगार सेवन जियेली, ना उदाक ना जवान. सेंट जोसेफ काफ्रिशिनो निमानी ताची 5 वर्सां खाली कुमगार, दुसरें कितेंच ना. देखून अशे जायते सांत आसात, ते कुमगारच तांकां सकत, दुसरें कितेंच नाका. आज त्या जेजूक पळोवया. देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर भोव बरें म्हणटा. किर्तन 38, किर्तन 34. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक तसो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. कितें करता? सोडयता. आमचे रियेक बांदपास तो सोडयता, आमी म्हळें पळय सोडयता. आतां तुमकां सर्वेस्पराक तुमी भियेतात देखून तो दूत तुमकां वेडो घालता. दूत मात्र न्ही. हिब्रूस चॅप्टर 12 देवाचें उतर म्हणटा. तर आमचे विशयांत कितें म्हणचें? एका कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षींनी आमच्या भोंवतणी वेडो घाला. तुमच्या बोवारी सक्कड सांतांनी तुमकां वेडो घाला. भावार्थाच्या साक्षींनी सालोरेस, जुआंव पॉल II, मदर तेरेजा, सान फ्रांसीस असिसी, सान फ्रांसीस झेवियर, डॉन बॉस्को, सेंट अँटनी, देवाच्या सक्कड आंज बुडव्यांनी मुरये मायेन तुमकां वेडो घाला.
आनी कितें जाय आमकां? फील ऑल हेवन इज एनसर्कलिंग यू. सगळें सर्ग तुका वेडो घालता आनी तुका आशिर्वादी दिता. म्हणजे सांगाता मनात आशिर्वादीत जावं दी म्हणा. आशीर्वादीस आशिर्वादीत जावं दी. आशीर्वादी जावं म्हजें कुटुंब, आशीर्वादी जावं म्हजी ही कूड, आशीर्वादी जावं म्हजीं भुरगीं, आशीर्वादी जावं म्हजो वावर, आशीर्वादी जावं म्हजी समस्या, आशीर्वादी जावं म्हजी आर्थीक स्थितीगती, आशीर्वादी जावं म्हजी कृशी, आशीर्वादी जावं म्हज्या कुडींतले हर एक विश्वे, आशीर्वादी जावं म्हजें वाहन, आशीर्वादी जावं हांवें पोसलेली मन जात्यो, आशीर्वादी जावं हांवें रोयलेलीं रूख झाडां, आशीर्वादीत जावं म्हज्या शेत सामार, आशीर्वादी जावं म्हजो गांव, आशीर्वादी जावं म्हजें घरदार, आशीर्वादी जावं म्हजे लागीं मागणें विचारलेलीं मनशां, आशीर्वादीत जावं आमचो विगार बाप, आशीर्वादी जावं हांवें सदां मागणी करची ही सुवात, आशीर्वादीत जावं आमचे राजकारणी, आशीर्वादी आमचे जावं दुस्मान, आशीर्वादी जावं हर एक बापा आमी सेवचें खान पिवन आमचे वारे हर एक आशिर्वादी जावं दी. हांवें उलोवची उतरां आशिर्वादी जावं दी. हांव येतां थंयसर मोग आनी दया म्हाका सांगात दिवं दी. जंय हांव येतां थंय तुजो मोग आनी दया म्हाका सांगात दिवं दी. सगळ्यां पासत मागया. कोणे तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागा. कोण आज बर्थडे सेलेब्रेट करतात तांचे पासत, कोण आज इंटरव्यू फेस करूंक येतात तांचे पासत मागया. कोण आज कटी निराशेन आसात तांचे पासत, कोणाक आज ऑपरेशन आसा, टेस्टाक वचोंक आसा तांचे पासत, सगळ्यां पासत आमी मागया आनी देवाचे आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी आयती देवया. Ora sacramenta sustan naman करूया पूर्वीला त्या रूपबोधला नव्यो रीती आदर्या सर्वमेच्या अस्कत्विस्या Babatace Bodhipya Sase Bapa Tase Spulta Ullasani Stutisa Podvi Maima Susna Susna Ekastarya Hasita Tukado gancha spirita Samasami Narakta Amen. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या पुता जेजूचें जीवन कुर्साचें कश्टांचें मरण आनी पुनर्जीवन पण जोगडास तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. ह्या पवित्र सक्रमेंता मुखार दिंबीर पडोवन तुजें आराधन करचें म्हज्या भाव भयणीचेर, तांचे काळजाचे अत्रेक, तांची मागणी, तांची पिडा शिडा हे सगळें तुका आमी समर्पण मागता. तांच्या कुटुंबाचेर, वावराचेर, भुरग्यां बाळांचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या पवित्र सक्रमेंतान तुवें आमकां बसयलेली सर्व आशिर्वादां आमकां तूं दयेन फावो कर. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. बलिदान आमी भेटयत आसतना मिसाचें तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. मतायस डिमेल्लो आनी कुटुंब निलावर, वेलेरियन रेगो आनी कुटुंब बिजय, जीतन डिसोजा बेंदूर, चार्ल्स आनी स्टेला डिसोजा
कालमारी, विलियम डेफा आणि डेल्विया लोबो केम्मन, मिडफर बोट मालपे, फिलोमिना फर्नांडीस आणि कुटुंब बेलतांगडी हांची आज 40वी वेडिंग एनिवर्सरी, रिचर्ड मस्करेनियस कल्याणपूर, पीटर गोन्साल्वीस आणि कुटुंब केम्मन, जोशुआ डिसोजा कोळालगिरी असो आज बर्थडे, फाउस्टीन डिसोजा कोळालगिरी, रीना हेरूरू, एंजल रिया मोंतेरो मँगलोर असो आज बर्थडे, शारोन डिसोजा मँगलोर असो आज 25वा बर्थडे, अक्षय रॅन्सन डिसोजा पेरमन्नूरू, लॉयड नाईल ओलिवेरा पेरंपल्ली, तशेंच गीता मोंतेरो उर्वा बऱ्या भलायके पसत, रोनाल्ड सिल्पा आणि रियोन डिसोजा बऱ्या भलायके पसत हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. मॅक्सिम आणि मोनिका डिसिल्वा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. डोनाल्ड डिसिल्वा कोटेश्वर, फ्लोरीन ऑल्विन आणि लुवीस कर्नेलियो हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. लिसा शॉन आणि गिल्बर्ट, एलेक्स आणि लिल्ली मेंडोन्सा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. प्रमिळा सिक्वेरा अहमदाबाद, तशेंच देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. जोविटा मार्टीस पांगडा. सांगाता समल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुपका दावणावणाम सो चिन्ये अंक कुटपेंके न्याय सका पोविस्तानान तुझी मुर्गी सल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरण्या पवी सभेचे सांदे साल्या पवी सांच्या तुझे लागीं सरल्या सांगाता समल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुपका दावणावणाम सो चिन्ये अंक कुर्पेन के न्याय सका सांगाता समल्या बापा तुझे सको आटोच्या कुपका दावणावणाम सो चिन्ये अंक कुर्पेन के न्याय सका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे असो. मोगेचनो क्रिस्ताचे जल्म पर्वेच्या 11च्या दिसा आमी आसा वाचता. सबार ते सवां घेवन हांगासर आमी हांगा आयल्या वाचता. आमच्या ते सवांक तसो सोमी आशिर्वादाने बरोवन दी म्हणून मागता आसतना विशेष रितीन आज स्नानीक सुवाव म्हणटा ताणें वाडय जाय आनी हांवें देवत्व जाय. आमच्या जिवितांत केदळा सोमी वाडत वेता, आमी घालते जाता, आमचे जिवीत व्हडपणाचें जाता आनी आमच्या जिवितांत आमी बेसावान भरलेली जाता. आज आमी विविध कडे तावन विविध जाग्यार तावन हांगासर तसो सोमी आमच्या जिवितांत वाडे जाय, आमी खालते जायचे म्हणून हांगासर जमल्या तर तो सोमी आमी आशिल्ले आमकां ह्या पुणतळार मागणे करता आसतना खंडीत लाभयतलो. तर त्याच सोम्यान आमच्या जिवितांत वाडोवंक आनी आमच्या जिवितांत आसार्य करच्याक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागोवंक वेता आसतना त्याच सोम्याचे बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया आनी आमची सर्व पातकां वळखून घेवन पातकाचे बक्षाणे मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वपितार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या मुसळ सांगता मनान चिंतून तनात सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोड अपराध.
या पसत संकवार मोरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागतां. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुते सोम्या काकुते क्रिस्ता काकुते क्रिस्ता काकुते सोमिया काकुते सोम्या काकुते. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मनाक नवी रचना केली आनी आमचे मनससायंब तुका आयकवटलें. तुजें कृपेन आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण मागता हांव. त्यास आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांजूंचा पहिला पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू आमी पातयेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच. देवाचे कुशीक ताल पडटा तें कितेंय आमी ताच्या लागीं मागूंक जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलें आमकां मेळटलें म्हूण खसीत जाता. कोणी आपलो भाव पाताक करता तें पळयत जाल्यार आनी ते पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पासून तो मागू. तवळ तसल्या पातकाक देव जिवीत दितलो. मारेकार न्हय तसले पाताक करतल्या विशांत हें हांव सांगतां. मारेकार पाताक म्हणलें आसा आनी असले पाताक करतल्या खातीर तुमी मागूंक जाय म्हणून हांव सांगिना. हर एक वायट करणी पाताक पूण मारेकार न्हय तसले पाताकी आसा. देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव. कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सवें आसाव कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवें आमी आसाव. होच खरो देव, होच सस्नेक जिवीत. भुरग्यानो कुर्ड्या देवातान पयस रावा. देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेंत ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपला रचणारा थंय उल्हास. सियोनात आसलेली आपल्या राजात थंय संतोष. आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता. नाच खेळ करून
ताच्या नावाची स्तुती करू वियोलविण्यार संगीत करू सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोष पावता दुबळ्या धाकट्याचे तो तारण करता आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता भक्त आपणाक लाभलेल्या सैतापासो तूं संतोष पावो मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडून आपल्या देवाची वाखणी तांचे जिबेर आसो ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी व्हडवी आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता आपल्या लोकांत सोमी संतोष पावता उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. काळोखांची येयल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उसवा मरणाची सवळी पडुल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं जुवांव परमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता महिमा तुकाय सम्या. जेजू आनी ताचे शिस जुदेया प्रांत्यांत आयले थंय तो तांचे संगता थोडो काळ रावून स्नान दितलो. सालीम गांवाच्या लागसार यन्नोनांत जायतें उदक आसलेल्यान जुवांव यन्नोनांत स्नान दितलो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतलो. जुवांवक बंदेन घालचे फुडें घडिल्ली संगत ही. जुवांवच्या थोड्या शिसांनी एक जुदेवा मदें तर्क उठलें. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री योर्दान न्हंय पलतडी तुजे संगत आसलेलो पळय ताचे विशयान तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशी वेतात. जुवांवन तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणाकी कितेंच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताच्या फुडल्यान धडलोलो म्हूण हांव तुमकां सांगलेल्याक तुमी साक्ष. जाची होकल तो होरेत पूण चरशीन आसा तो देडो. होरेतचो ताळो आयकोन व्हरतो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आता म्हजो. तो वाडत वाडत वच जाय. हांव ल्हान ल्हान जायत ये जाय. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता तुका हाडून आयल्या उंडो वायन बासकीच्या स्वीकार कर पवित्रत्या काडून बदलून दी मासता क्रिस्ताच्या किको कळसा मोना ओपो दिताव मोखा आमची प्लान ओडकामा सुपडक मोन मागता अर्पुंच्या तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सर्गीच्या
स्वीकार कर पवित्रात्म्याक धाडून बदलून दी मासरतां क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पोर्त मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा खरी भक्ती आनी शांती तूं आमच्या काळजांनी उपसयताय. देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासून या. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सस्नीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचे अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचे सैम नवे केले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर्त तूं. सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊस सगळी तुकाचे ऊस सगळी तुकाचे ऊस सगळी तुकाचे ऊस सगळी तुकाचे. सर्वेस्वराचे नावे एका काकाचे ऊस सगळी तुकाचे ऊस सगळी तुकाचे ऊस सगळी तुकाचे ऊस सगळी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक पेच्या आदें ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेचपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचे बगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
Pavartaso goto pergatoya. Jesu melo, Jesu jiwan sala, Jesu noyan etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करमून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये संगती आनी तुजो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोत्वेतार पापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराच्या नामांत दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज समकाली तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची नबदकां मागस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांनी तूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नात्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक सर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे तूं बाप करतली आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्व सुपाके. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण पूण तुज्या ह्या उतरांनीच म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. मुझा सोम्या ये तू मुझा धर्या आत्म्या मुझा सोम्या रास्तोंक मुझा धन्या ये तू
मुजा सोम्या पाख प्रकाश तुझो दांडे काळोख मुसो पेठ मोगा भुसो ए तू मुजा सोम्या पाख प्रकाश तुझो दांडे काळोख मुसो पेठ मोगा भुसो तुझे बिन कितेंच नाका तो सोम्या पुरो म्हाका अणवरा साडी नाका पेंगो रावता तुका ए तू मुजा सोम्या पाख प्रकाश तुझो नांदे काळो मोसो पेठ मोगा भुसो ए तू मुजा सोम्या पाख प्रकाश तुझो नांदे काळो मोसो पेठ मोगा भुसो तुझ्या मासान पोसता सगळी उंडो दिता पाक्या उसू भरता तुझे तर एकवटायता ए तू मुजा सोम्या पाख प्रकाश तुझो नांद काळो मोसो पेठ मोगा भुसो ए तू मुजा सोम्या पाख प्रकाश तुझो नांद काळो मोसो पेठ मोगा भुसो आमच्या काळजांत येयल्या जेजू कारगान देव्या आयचो व्हरतो दीस आमकां फावो करन ह्या पुणतळाक येवंक आनी आमच्या ते सवा पासून मागोवंक फावो केल्ल्या सोम्याक आमी अर्गान देव्या आमचे सर्व ते समा ताका समर्पण देव्या आमच्या मोगाच्या मनशाक ताका समर्पण देव्या आमच्या लागीं मागणें विचारलेल्यांचो आमी उगडास काडया आमी मागता म्हणून बसयलेल्यांचो उगडास काडया विशेष रितीन मागे आयच्या दिसा वार्षिक दीस वा जल्म दिवस आचरण करच्या पासत तसो देव तांकां नव्या रुपयान बरोवन दी म्हणून विशेष रितीन मागया प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा तुझ्या परचेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय तुजे कणवळे नातांशा आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या दणयाचो गरजेचो आदार घेवन आदीक व्हडा विश्वासान ससनाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचशी कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्व तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन ओसनया क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाची ओळख नांवां वाचून सांगता तुमी आमच्या पाद्र वतावन तुमचे मानाची वात घेवची तुमची नांवां आपयत आसतना आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर जावन आसात
मेरी डिलेमा आनी कुटां रुजार वाडो. तशेंच निकोलस उर्बान मिनेझस पांबूर, स्टीवन विरा पिकाडो तोट्टम, जसिंता डिसोजा तोट्टम, हेनरी डिसोजा आनी कुटाम बॉम्बे, रिचर्ड डिसोजा आनी कुटाम बाचपे, मारिया फर्नांडीस ब्रह्मावर, तशेंच हिल्डा आल्मेडा तोट्टम. आमी दिंबे घालया. वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ए भोव नितळी अंकारी, भोव भगवंत त्रिंदादीन, जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं, ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फाव कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड रेखता. एकेसचे भोव बळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या घरचें तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातयोन आणि आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्या बसवण्याचे बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदाराक बांदून भोव गलतेपणी हांव तुजे लागीं परता. ह्या म्हज्या घरचें म्हजे बसोवक विनंती कर. देवाची भगवंत तुजी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता. ते सवा ह्या परी आसात. भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, बरें काम बरो पाग मेळोवंक, कुटुंबाच्या सद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक, आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, लाखांनी रीण फारीक जावंक, आंगाची खरोज गूण जावंक, भुरग्यांनी परिक्षेन बरें करून शिकोवंक, काजरी जोड्या मदलो दुबाव पयस वचोंक, UK, जर्मनी, आयर्लंड विजा मेळोवंक, गांठीची दूख गूण जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड वैग्य मेळोवंक, भुरग्यांची वाडावळ सारकी जावंक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, लिव्हराची पिडा गूण जावंक, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, आमाल पिवणें सोडूंक, पाट दूख पेंगटाची दूख गूण जावंक, मन परिवर्तन जावंक, घरांत समाधान लाभोवंक, हृदयाची दूख गूण जावंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिपाक तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कातावें काळजांत पेटयला सैंबावर्ता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणेंगे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचे माये आम्हा बापाया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा बापाया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैं पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयल्या पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळून तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वता आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्ल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मार्फत जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक केदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागच्यो उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेरनातल्या दायळे लागीं आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सष्णच्या सष्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सष्णच्या सष्णाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आजा सांगाता ताळे मेळोया ओगळीक मोरयेची आमी गाजोया गीतां गायानी विणे भियोलानी स्तुती मायेची आमी गावया. आजा सांगाता ताळे मेळोया ओगळीक मोरयेची आमी गाजोया गीतां गायानी विणे भियोलानी स्तुती मायेची आमी गावया. देवाचे माये नमन तुका आमचे शेकाये नमन तुका. देवाचे माये नमन तुका आमचे शेकाये
नमन तुका कृपेन भरलेले मोगाळी माये कृपा सोडून दे सर्गीचे राणे कृपेन भरलेले मोगाळी माये कृपा सोडून दे सर्गीचे राणे आमच्या सांगाता ताळे मेळोया ओगळीक मोरयेची आमी गासोया गीतां गाया आनी बेने बेयोलांनी स्तुती मोरयेची आमी गाव्या पांत्याच्या सुक्रा नमन तुका पातक्याच्या आसऱ्या नमन तुका उसवड पांकोच्या प्रकाशी संद्रा जिनी उसवाडाय सगीने केत्रा आजा सांगाता ताळे मेळोया होकळीक मोरयेची आमी गासोया गीतां गाया आनी बेने बेयोलांनी स्तुती मायेची आमी गाव्या मोगाळ पुता सवय अंक्वार मोरी आशीर्वाद दी आमकां जेजूच्या बुपवीत काळसा आमा सर्वांक दे तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमा बसत विनंती कर धैर्य सुकरा आमा बसत विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आमा बसत विनंती करा भाग्यवान कुर्सशे करुवेन निवरंगा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन